With sister. ओके. मोगला बापा हे वेळा पासत हे दिसा पासत हांव तुका अर्गान दिनवास दिता आनी एक सुमनांनी तुवें आमकां परत हे प्लॅटफॉर्मार पावयली तुजें उतर आयकोंक. न्हय तुजें उतर आयकोंक पूण तें आमचे चलती जिवितांत आयकोन आमच्या जिवितांत मनांत सुदारप हाडप आनी तें आमच्या जिवितांक लावन घेवप तूं आमकां शिकयताय. मोगला बापाय ब्रदर विन्सनाक हांव तुज्या हातान घालतां जी तेजे तोंडांतल्यान उतरां भायर सरतलीं ती पवित्र आत्म्याचे उद्देशी ती भायर सरतली न्हय ताज्या मनाचें पूण जेसो ताका पवित्र आत्मो लीड करतलो तो आमकां तें उतर शिकयतलो आनी जें तो उतर आमकां शिकयता तें बापा पवित्र आत्म्या आमचें मन उजवाडाय आमचें गिन्यान उजवाडाय बापा तें आमच्या जिवितांत लावन घेवंक फकत आयकोनूच न्हय पूण चलत्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांकूय आदार दिवंक ते उतरा वरवीं आमकां तो शिकय. मोगला बापा पवित्र आत्म्या हे वेळार आमची जण एकल्याची काळजां उक्ती कर तुजें उतर आयकोंक आनी आमचे हे काळजांत तोरसाद कशी तुजें उतर पावोवन दी बापा की आमी दुसऱ्यांकूय तें आदार दिवंक आनी तांच्या जिवितांत सुदारप हाडूंक. मोगला बापा हांव तुका अर्गान दिनवास दिता आनी आयच्या दिसा जे कितें वायट सैतानाची हातियारां आसा ती आमचे वयर काम करची नात हे मिटिंगेक डिस्टर्बन्स हाडची नात इंटरनेट सगळें बापा तुज्या हातान घालता आनी पवित्र आत्म्याचो उजो मागून ते सगळे सैतानाच्या कामाचेर भस्म करून उडय म्हूण जेजू हांव तुज्या नांवान मागता. आमेन. थँक यू जीसस. Amen. Thank you, Jesus. Argan Praise Jesu. God. Amen. Praise Praise God. Thank God. you, Jesus. Praise God. Testimony hai konalu. Praise Jesus. Hello. Praise God. There were Arg Deepak, Mohiman Deepak. Praise Jesus. ओके म्हाका हें सांगोन दिसता ओके दुसऱ्या ग्रुपाचे सांगलो तें एक हिंगा मेलबर्न एकले चोड आहलोलें एकले म्हणजे एकले मनीस एकले बायल मनीस आनी तिका म्हाका दिसता कितें मेंटल कितें प्रॉब्लम आहा आनी हांव गोंय आहा तेदो न्हू ते मनशा एक मनशा ती फेसबुकाचेर कॉन्टेक्ट जालो मसता आनी तो मागीर म्हाका सांगपा लागलो यू नो आपूण सांगिल्लें तुजें नांव सांगिल्लें कित्याक तूं मुको उलय हांव हिंगा आहा म्हूण ऑस्ट्रेलिया आहा म्हूण सो ताणें म्हाका नंबर दिलो हांवें कॉन्टेक्ट केलो हे म्हाका सांतांचे नविना धाडटा एक सांताचें सेंट कॅथरीन सेंट दीस आय डू दीस नविनास फॉर 8 दीस हें एक म्हयनो हें प्रेयर कोत्ता आनी सोद्दां एक दिसा एक धाडटा आनी सो हांवें म्हणलें चोय म्हाका हें मातशें धाडनाका तुका तर बायबल घेवन वाचपा टायम आहा जाल्यार हांव तुकोडे उलयत म्हण सांगलें मागीर बायबल घेवन उलोवपा टायम आहा जाल्यार तें थोंड जालें मागीर म्हणजे कॉन्वर्सेशन मातशें उणें जालें एनीवे हांवें सांगलें सो चड जावपा लागोलें तें सोदां मॅसेज आनी मागीर तें ताका सांगता हांव उलयना म्हूण ओके एनीवे हांव आतां खबर ना जायत तें जालो हांवें म्हणलें न्ही सांग म्हाका धाडनाका म्हण तें हिंग पावलो तशें पोत्तून कॉन्टेक्ट केला पोत्तून म्हाका आनी सेंट जोझफ कितें तरी धाडलें सो हांवें सांगलें चोय आतां हांव पोत्तून पावलो म्हणलें आय वूड रियली लायक टू तुकोडे उलयन दिसोत म्हाका हांव तुका होरें उलोवपाचो दितां कित्याक हांवूय म्हणलें हांव हे सांतां वळखोता पूण त्या सांतान म्हणलें आमकां जेजूगे जिवीत दाखयलें आपणागे जिवीत जिवन सो तुका टायम आहा जाल्यार म्हणलें बायबल बुगले दवर आनी टायम आहा तेदो न्हू तूं बायबल घेवन आहा तेदो न्हू तूं म्हाका फोन कर म्हण सांगलें मॅसेज कर म्हणलें सो बरें आहा आय डोंट नो एंड आय वॉज जस्ट प्रेयींग तेगे तकले उजवाड येवन दी म्हूण जाणो सो बरें आहा मॅसेज धाडली हाल्या पण रावता बायबल घेवन अमके टायमार आतां तांगे टायम आनी मुगे टायम दुसरो बरें हांवें म्हणलें खंयच्या टायमार तूं आहा तेदो सांग हांव तुका टायम करतां बरें सो उलयलीं आमी बरी करून बायबल तेका स्क्रिप्चर दाखयले सगळीं उलयलीं आनी म्हाका तें हांव ताका स्क्रिप्चर सांगता तें वाचीत न्ही तें वाचीत तें एक वाचीत तेदो न्हू मन उतर
एक मुद्दार जाता म्हाका चोय फोनाचेर कोट्टा दिसती पडना पूण फोनाचेर ते आवाज कितकोन चेंज जाला आनी तो पावर ते उतराचो जाणो कोट्टा सो जालें सोगलें जालें जा बरें 1-1.5 वर अशें आमी उलयलीं ना पूण तशें कोन्न कित्याक न्ही तरी पूण दॅट रिलिजियस स्पिरीट इज इंटरफियरींग सो हांवें म्हणलें चोय हे भाशेन उलयतात तूं आमी म्हणलें जाणवाय ना जायन आमी आमकां आमचें निसोणटोन जाता तो चोर आमकां चोरूं येता म्हणलें हे भाशेन हें केलें आनी तें उतर घेवन आतां होमवर्क कितें म्हणपा लागलें मागीर ताका होमवर्क दिला हांवें आतां ते सगळे स्क्रिप्चर दिले ते तुका हांव फोनाचेर धाडटा म्हणलें ते स्क्रिप्चर तूं पोत्तून मूड 5 पाट पूण मूड बूक घे आनी तूं बुकाचेर पवित्र आत्मा कितें उलयता तूं बुकाचेर बरय ती क्लास मागीर दुसरे पाट करया म्हणलें बरें हा सो ताणें ते स्क्रिप्चर घेतले बरयले मागीर आतां बरें हांवें पोत्तून रोखडे 2 दिसान म्हणलें ना कित्याक म्हाकाय मुगेले टायम चोवपा जाय न्ही सो हांवें म्हणलें बरें आमी आतां बेगीन मेळची न्ही आनी 8 दिसान मेळया 8 दीस तूं हो होमवर्क कर येता सो बरें 8 दीस जालेले न्हय ते म्हाका 6 दिसाकू मॅसेज करपा लागता मारिया आपूण होमवर्क केला केदो मेळया तूं खरें मेळटा मुंगडो दीस तूं खरें उलोवपा मेळटा आनी म्हाका सारको मुंगडार तो मागीर सारको बिजी सो हांवें म्हणलें चोय हांव नायट कोत म्हणलें येता म्हणल्यार म्हाका टायम ना सो हो होमवर्क कोन्न सारकें तें रेडी आहा बरें मुंगडाराक कसोय पूण टायम केलो हॅलो म्हणनाका प्रेज गॉड मारिया हें आनी तें आनी भयणानो उजवाड सारको कानाचे पासून उजवाड आवाज सो रोशीत सो ब्युटिफूल यू नो हांवें म्हणलें वाव तुगे म्हणलें आवाज पासून मुदार जालो तूं सारकें देवागे म्हणजे ग्लोरीन उलयता तुगे तोंडा आवाज वय होरे म्हाका कित्याक दिसना म्हणपा लागलें तुका कितकोन दिसता हांवें म्हणलें चोय तुका दिसना कित्याकू तूं आजून पासून तें घेना आपण हें काय तूंय म्हणलें सारकें हांव देवागे भुरगें हांव देवागे देव म्हगे बाप हे भाशेन म्हणलें तुका फील जावपा जाय तें उतराचें पूण तें उतर हांवें तुका दिलो न्ही तुगे काळजां तें गेलें न्ही तें उतर तुवें एक्सेप्ट केलें न्ही देखू हांव तुगे आवाज म्हणलें देवागे भुरग्यागे आवाज आयकले भाशेन आयकोत म्हण सांगलें बरें हा दुसऱ्या दिसा ताका म्हणलें चल व्हिडिओ घालया म्हणलें सो म्हज्यान तागे तोंड चोवपा जाता व्हिडिओ घायलो आनी म्हणलें चोय म्हणलें सारकी ती लायट तुजी सारकी चकाचकन पट म्हण सांगलें यू शायनींग इन गॉड्स ग्लोरी दॅट वर्ड हॅज ट्रान्सफॉर्मड यू रिस्टोर्ड एवरीथींग दॅट यू लॉस्ट यू हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट विस्डम ऑफ गॉड इज इनसायड यू हे भाशेन म्हणलें आं एंड शी वॉज लायक जस्ट लायटींग अप एनिवे तें जालें बरें हा 2-3 आनी म्हाका एक फाटीं कितें तें मनशा दिसत आसतलें आवय हें मारियागे एपार कितें म्हण बट म्हाका खरें तो फोन घेवन बसपाक म्हाका खरें टायम ना यू नो ताका सांगिल्लें चोय हांव तुगे लेबरर जालो न्ही तूं कुतोर दिलें आतां म्हाका तर उलोवपा मेळना जाल्या पासून तूं तो होमवर्क कर आनी दुसरे पाट तूं व्हिडिओ कोत्ता तो म्हणलें तो दुसरे पाट तूं व्हिडिओ कोत्ता तो म्हणलें कोणागे हें आहा बंद कर जासिंता दुसरे पाट म्हणलें व्हिडिओ कोत्ता तो तूं म्हाका बूक दाखय म्हणलें कितें बरयलें तें प्रेज गॉड एंड खरें भयणानो तें सारकें यू नो उतर तें मिसा वयता सोद्दां मिसा वयता आसतना तें इगोजी लोकां सांगता आपणागे म्हाका चोयल तुवें हांव सेम आहा चोय मगे देवागे उतर आयकोता हांव बायबल वाचितां आनी हे भाशेन जेजून म्हाका हें केलें तें उतर आतां तें कितें आयकोता तें लोकां सांगता कळ्ळें आतां तें लोकां सांगता तें तितू एकलो मनीस एकलो दादूल खंय ताका म्हणपा लागलो म्हाकाय शिकयता म्हण कॅन यू इमॅजीन म्हाकाय शिकयता म्हण देवागे उतर हें बेगीन मिसा सांगिल्लो आनी म्हाका सोदा मारिया आपणा तो मनीस मेळ्ळो खंय आनी तो सांगत थंय म्हाकाय शिकयता काय म्हण ताकाय बडे आहा दिसत म्हाका प्रॉब्लम तो म्हाकाय शिकयता काय म्हण हिंचा थंय हांवें सांगिल्लें बरें म्हगे नंबर दी म्हण सांगिल्लें ताका आनी ताका सांग म्हणलें म्हाका मेसेज कर म्हण सो ताणें मेसेज केली आनी मेसेजींनी 10 कॉलां मिस्ड कॉल कोत्ता सा मागीर फोन केला आनी ताका सांगिल्लें बाबा चोय तूं फोन कोत्ता ते भाशेन म्हाका आन्सर करपा मेळना म्हणलें हांव नायट कोत्तां आनी दिसा हांव न्हिदोत म्हणलें सो फोन कोन्नाका हांव अमके दिसा मेळया म्हण सांगिल्लें आतां कॅन यू इमॅजीन हे चेडवान हांवें कितें ताका सांगलो तें काण ताका पास केलें तें उतर घेवन दुसऱ्या सांगिल्लें कित्याक हांवें ताका म्हणलें आं तूं बेश्टें थिंगा आहा न्ही
म्हाका हें जालां, मुगे तकली सारकी ना, म्हाका हें टॅबलेट घेवपा जाय. तूं म्हणलें तुका सॉरी जाता, तुका तुजें भोंग दिसत म्हणलें, कोणा तुजें भोंग दिसना. पूण तुका देवान रोचिल कित्याकू आपणागे आयदन जावपाक, आपणागे वेपन जावपाक, आपणागे डिसायपल जावपाक, आपणागे सांगाती जावपाक, आपणागे धूव जावपाक, आपणागे लायट जावपाक, कोण काडका आहल्यार उजवाड दिवपाक. पूण तूं थिंग बसत म्हणलें आनी वय म्हजी भोंगू, म्हाका हें जायना, म्हाका तें जायना मुठ म्हूण सांगिल्लें. आनी आतां चोय म्हणलें तें उतर दिलो तें घेवन तूं ओगे रावलो ना. तूं वचून म्हणलें दुसऱ्या दिता उतर. दुसऱ्या तूं शिकोवपा ऑलरेडी लागोलें. कित्याक जॉन 15:16 म्हणटा तुका, तुवें म्हाका विंचून काडलो ना, हांवें तुका विंचून काडलो म्हूण. कितें विंचून काडलो तुका? फोड दिवपाक. ती फोड तूं ऑलरेडी दिवपा लागोल म्हणलें. मागीर अशें को उलयत थिंगा आहा, चोय 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 पोत्तून जाता, चोय म्हाका पोत्तून जाता, हे भाशेन उलयता, चोय म्हाका पोत्तून जाता. हांवें म्हणलें कितें जाता पोत्तून? ती एंजायटी. हांवें म्हणलें चोयलें, तूं दुस्माना तें नांव तुज्या तोंडाकू आहा. तो दुस्मान म्हणलें तुज्या तोंडाक तुज्या बोगलेकू आहा. तुका देवागेर तर मोन तुका आहा, इफ यू हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट, wisdom of God is inside you, that word of God has called you, you are the temple of the Holy Spirit dwells in you. जाल्यार म्हणलें ती एंजायटी खंयसान येयली? तो चोर जालो. तूं चोरान कोदेल दिन घरां बसयता. म्हणलें हे भाशेन चिंतपा जाय म्हणलें तुवें मनांत. आपूण चोरा घराको हाडटा, चल भायर सर म्हण, चल वच भायर सर, तूं हिंग नाका, मुगे घर पवित्र, हांव पवित्र आत्म्यागे कूड, हे भाशेन उलोवपा जाय म्हण सांगिल्लें तुवें. सो होरें काय म्हणटा हे भाशेन उलोवपा जाय. म्हणलें चोय हुंय बायबलां म्हणलां एंजायटी तुगे म्हणून, ते बाडी तूं वर्स तें हुंय ट्रिटमेंट कोत्ता. सो हुंय बायबलां म्हणलें कांय ना एंजायटी. कितें God has not given you a spirit of fear, of anxiety, of whatever nonsense. God has given you a spirit of power. God has given you powerful tongue, a tongue of a teacher. You have to speak. Faith comes only when you speak, and when you speak, you have to hear what you speak. So, जावं म्हणटा तें जालें आनी आतां तो मनीस कितें कोत्ता, एक स्क्रिप्चर पासून सांगितलें जाल्यार तो बरयता आनी तो म्हाका पोत्तून धाडटा आनी मागीर फोन करून लागता, तें सारकें हांवें बरयलें तें. पूण कितें सांगपा सोदिता हांव, तेंचो होमवर्क कोत्ताय ती. कळ्ळें? तो टायम आहा तो देवागे घेवन तो बूक घेवन बरयता. तेगे बायबल हुंय जेरुसलेम बायबल. कित्याक एक फावट म्हाका कितें जाता, तो म्हणजे मातशें ती उतर दुसरें हाय दिसता म्हाका. ना 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 तूं सारको वाचना मस्ता तो स्क्रिप्चर, तो दुसरो स्क्रिप्चर म्हणलें. ना ना मुगे जेरुसलेम बायबल म्हणटा तो. हांवें सांगलें चोयलां तूं स्पेशल. तूं स्पेशल म्हूण सांगिल्लें देवान, तुका स्पेशल म्हूण हिचून काड म्हूण सांगिल्लें. आपूण हुंय ब्रोकन तो हांव. आपूण हुंय आय एम नॉट फिट टू बी अ चायल्ड ऑफ गॉड बिकॉज आय एम ब्रोकन. My whole life is broken into pieces. I say, well, your life is not broken into pieces. You are called to break that Satan into pieces. Completely finish him. So, you think I can do that? I said, of course, you just lift your foot and stamp him. So, ते मनशां बेस्ते उतरान पासून एश कोन्न सांगिल जाल्यार तें उतर कितू पावर दिता. तें उतर एक स्क्रिप्चर सांगिल म्हणटा तेका आमी आनी तें मातशें एक्सप्लेनेशन दिलें, तें उतर कितुलें बुन्याद घोट दोत्ता सारकें. आनी म्हाका बरें एक 2-3 दीस पासून चिंतपा पडलें, हें म्हणटा हें वखद घेता आनी कितें कोत्ता. पूण चोय तें उतर घेत तें घेवन तें ओगे रावना. तें वचून दुसऱ्या सांगता, आपणा एंजायटी जात म्हणून तें, पूण तें दुसऱ्या वचून उतर दिता, दुसऱ्या फोन करून सांगता, मारया तूं तेका उलयता, तूं हेको मातशें. हांवें म्हणलें पयलें आतां म्हणलें तुमकां दोगांय कडेन उलया, मागीर तुमी वचून लोकांक सांग. हांवें म्हणलें मागीर चोया कितें जाता तें. बट यू डू युअर होमवर्क फर्स्ट. वॉट एवर यू लर्न तूं दुसऱ्या शिकोय. तूं वच म्हणलें तोंड उगड आनी दुसऱ्या सांग. मागीर कितें जातलें, तुगे मन रिन्यू जातलें. तो सोयतान तुजे पुगलेचो धांवतलो. You submit through the word, you submit yourself to the Lord, and that enemy will flee from you because he will have no power. He will be under your feet because he is a destruction. He is destroyed completely. मागीर सो ते भाशेन कितें हाडलो आमकांय दिसता तशें. आमकांय दिसतालें पयलें, आवय आमको आनी हें जाता, आमको तें जाता, आमकां हें रांदपा जाय, आमकां हें करपा जाय, हें भुरग्यांगे करपा जाय, तें करपा जाय.
आय एम इन दॅट स्टेज नाव कळ्ळें कोणाकू ओय म्हणपा म्हाका भिरांत जाता म्हणजे भिरांत दिसना ओय म्हणपा म्हाका हें जाता कित्याक आय एम अ पर्सन लायक एक फावटी ओय म्हणलें तें करूं जाय मुगेलें ओय मागीर ओ ना गो सॉरी म्हणपा जायना सो ते भाशेन मनीस अशें हांव सो हांवें म्हणलें आतां हांव मातशें बॅक ऑफ कोत्ता कळ्ळें मातशें एक स्टेप गेलें म्हणटरी पूण देव कितें करून मनशां उजार कोत्ता आतां टायम आहा जाल्या पासून त्या टायमा वरवीं आमकां उजार कोत्ता आनी ती मनशां आमी आमगे तोंड उगडून उतर दिताय ती मनशां तें उतर घेवन मुखार गेली म्हणटरी आमकांय बरें दिसता वाव आमी शिकयलें आमी तें बी घालें आनी तें बी थिंगा उरना तें बी घेवन ती वयर सोदताय जाल्यार आमी कितू सोल्दाद क्रिएट कोत्ताय आमी कितू सोल्दाद आमगे उतरा वरवीं हाडटाय आमी कितू लोकां उजवाड दाखयताय सिंपल उतरांनी हांवें व्हडली लेक्चर दिलें ना ताका सिंपल उतरांनी टट करून खूंय सांगिल्लें आनी मागीर जिवितां एग्जाम्पल दिलें तूं हें बसून रावल्यार कितें जाता तुका तूं टॅबलेट केली न्हीद पडना म्हाका हें जायना म्हाका तें जायना म्हणल्यार कितें जातलें तूं थिंगा उरतलें तो चोर चोरून गेलो तुका सॉरी जावपा उरलें आनी जेजून तुका कितें सांगिल्लें सगळें दिलोलें हाल्यां आमकां जेजू तोंड दाखोवपा जाय तो हिंचातो तुका सगळें दिलें तुवें कितें केलें तूं कितू टायम दिलोलो तुवें कितें केलें वखदां घेतलीं अशें म्हूण हिंचातो म्हणलें जेजू सो ओय होरें न्ही हे भाशेन सो आमकां जोण एकलो दिसपट्टी आमी तेंचें काम कोत्ताय सगळीं हें उतर घेवन आमी ओगी रावनाय मुखार वचून दुसऱ्या दिताय कळ्ळें आनी तें उतर आमकां दिसता आवय दिलो मसता तें बरें आयकना मसता तें उतर मुखार पावता ताका पाड येताय ताका रूख जाता ताका फोड जाताय आनी आमगेलें जिवीत न्ही आमगे मनान वचून न्ही जाती होरी दुसऱ्यागे जिवीत बदलता दुसऱ्यागे जिवितां जेजू येता दुसऱ्यागे जिवितां काडूक हातींग उजवाड येता आनी मनशागे मन जेजूक सोदूं पावता सो हें सांगोन दिसोल म्हाका आनी ओय तेंच प्रेज गॉड आर्गां Praise जेजू God. Praise Thank you, God. Jesus. Jesu Kargam. Jesu Praise Kargam. God. Jesu Kargam. हांव एक गोवायकी दिवंक सोदतां पूण गोवायकी आनी मागीर दुखाची खबर म्हणटात ते भाशेन प्रेज हांवें गॉड तुमकां कालच्या सुमारान कालच्या बुधवार दीस सांगलेलें की हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्लो सांगलेलें नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट या Wait, brother. हय म्हणटच थंयसर एक भाव आहलो ओन्ली 53 इयर्स ओल्ड आनी ताची किडनी फेल जाल्ली आनी एक सिस्टरीन म्हाका सांगलें तिजोर ताचे पासून मागणी कर म्हणून गेलो थंयसर तांगा उतराची सजमणी दिली मागणी केलें आनी जें हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही ताका स्क्रिप्चर दिलो वो एक वरान ते मागणी करपाक जेजू हांव तुजें मांस खातां तुजें रोगोत पितां तूं म्हजे भितर जियेताय हांव तुजे भितर जियेतां एक वरान इल्लेशें घे म्हणटच ताणें कॉमेस केल्लें आनी कोत्ता एक वरान म्हणजे ताची परिस्थिती एकदम वायट आसली तो दोळे पासून उक्ते करिनासलो पूण पयल्यो डोस घेतल्या उपरांत जेजूचें रोगोत भावार्थान तो उठलो आनी दोळे उक्ते केले आनी ताणें नांव पासून म्हाका सांगलें आमेन आनी हालेलुया तेजे उपरांत हांव घरा येयलो हांव नकळो कितें जाल्लें तें पूण हांव जेन्ना एक क्लासीक येयलो हांवें तुमकां सांगलें की ताज्या बायलेच्या भयणीचो फोन येयलो की तो उठलो उलोवंक लागलो तो खुशाल बरीत जालो सांज जाता म्हणसर आनी भाव भयणीनो दुसऱ्या दिसांनी तिसऱ्या दिसा ताजो डिस्चार्ज जालो घरा येयलो जेजू कारगां जेजू कारगां हांवें तांकां सांगलें पळय आयकात न्ही हांव कित्याक ही गोवायकी कित्याक खूब पाटी आमी नासता बेगीन नासता पूण आमी चिंतना की सोयतान बी हे आमच्या जिवितान त्रास करपाक येता म्हणटच तिसऱ्या दिसा तो घरा येयलो ताचें कंडिशन बरें जालें तो नेफ्रोलॉजी किडनी फेल पूण आतां पळय तो आतां बरो जालो आनी घरा पावलो डिस्चार्ज जालो गोवा मेडिकल कॉलेजींतलो आनी हांवें सांगलें तांकां हें जे मागणें तुमी एक वरांनी कोत्तल्यार 2 वरांनी करात 2 वरांनी म्हणजे इल्लें घे जेजू हांव तुजें मांस खातां जेजू हांव तुजें रोगोत एक पाटी लोक डिस्चार्ज जालो आनी घरा पावलो आतां सगळें कितें जाता आतां आमी हॉस्पिटलान ना आमी सगळीं बरीं जाल्या आतां आमी सगळीं रिलॅक्स करता सारकें वय ना
हांव विचारता तुमकां आमी रिलॅक्स कोत्ता की ना वो आमी वय सारकें मागण्यांनी ब्रदर. रावता वय 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 हांव विचारता तुमकां आमी मागण्यांनी रावता आमी म्हणटा ना 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 आतां हॉस्पिटलान ना हांव बरो जालो घरा पावलो आतां आपले टीव्ही पळोवपाची हें करपाचें तें करपाचें वय की ना वय सारकें सारकें ब्रदर. या म्हणटोच तो बुधवार जालो ब्रेस्तार शुक्रार दीस तो घरा येयलो सोनवार आयतार सोमार एवरीथिंग वॉज फायन काल म्हाका खबर येयली की हो आमचो भाव संपलो वाव 53 इयर्स वर्सांचो आनी भाव भयणीनो ह्या फॅमिलीन मोहिमा पडिल्ली ताची किडनी देवान फंक्शन करपाक मीन्स तो मरपाचे थोडे फार तो सिंग जातालो म्हणजे ताणे दोळे बंद केल्ले तो उलोवंक तयार नासलो पूण देवान ताची मिलाक केली आनी ताका तुमी सगळीं जाणो मातवाचो 12वो विस्फोट म्हाका दिसता मॅथ्यू 12:43-45 आमकां स्क्रिप्चर घालया एक Praise पाटी God. आमी देंवचार भायर वेता देंवचार म्हणजे कितें पिडेचो आत्मो देंवचाराचो आत्मो वय की ना वय सारकें. पिडेचो आत्मो जावन आसा देंवचाराचो आत्मो म्हणून जेन्ना कोण मागणें कोत्ता एनॉयंटींग वरवीं तो आत्मो काडटा आतां कितें जाता पळयात म्हाका दिसता 43 ओके 43 to 44 वाचुया 43 to 45 मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच सुक्या सोड्यार विसव सोदीत भोंवता पूण ताका विसव मेळना तेन्ना तो म्हणटा भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरांत परत रिगतलो हांव आनी थंय ये जाल्यार तें रितें झाडलेलें आनी नेटोयलेलें ताका मेळटा तेन्ना वचून आपणावन ओदीक नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय तो आपलें ठिकाण करता आनी त्या मनशाची मागिरली दशा आदले गोटी परस पाश्ट जाता हें खोटें पिणकेकूय तशेंच घडटलें म्हणटच भाव भयणीनो जेजून आमकां हें ऑलरेडी सांगला वय की ना सांगला की ना जेजून आमकां वय ब्रदर. जेन्ना एक मेळो आत्मो म्हणजे कितें खूब फाटी आमी समजता की मेळो आत्मो म्हणजे कोणाचे देंवचार बसला कोण बिश्टें कितें नाटकां करता ओ कोण कितें उलयता तेन्नाच मेळो आत्मो आहा जेन्ना कोणाक पिडा आहा ताजे भितर एक मेळो आत्मो आहा जेन्ना ताका कसली भिकारेपण आहा पॉवर्टी आहा एक मेळो आत्मो आहा जेन्ना ताच्या जिवितांत एक काजारी जिवीत सारकें ना तेन्ना एक बरो आत्मो आहा सारकें सारकें हांव ब्रदर. विचारता तुमकां म्हणून आमी समजता मेळो आत्मो कितें कोणाचेर देंवचार बसला तो कितें उलयता वा ताका गुंय येता ताचे दोळे बदलतात तेन्ना आमी म्हणटा ताचे भितर मेळो आत्मो आहा पूण जाणें म्हज्या भाव भयणीनो कसली वायट परिस्थितींत एका मनशा भितर येत जाल्यार ताजे भितर एक मेळो आत्मो आहा कित्याक देवान आमकां मेळो आत्मो दिवंक ना देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला सारकें वय ब्रदर. म्हणटच ज्या मनशा कडेन एनॉयंटींग आहा त्या एनॉयंटींग वरवीं आतां जेन्ना आमी मागणें कोत्ता त्या उतराची सजमणी दिता ताका इन्स्ट्रक्शन दिता आनी तो मनीस आतां ताका एनॉयंटींग वरवीं मागणे वरवीं ताका आतां पेकोणी मेळटा पूण ती आतां मागण्यांनी रावनान कित्याक तांचें आतां भितर सगळें नितळ जालां आनी त्या नितळ जाग्यार आमी आतां उतर भरपाक एकदम गरजेचें कित्याक जेन्ना त्या भितर उतर ना जो मेळो आत्मो भायर गेला तो आतां कितें करता तो कितें करता 7 जाणां घेवन येता. 7 जाणांक ताचे म्हूण 5 मेळ्या आत्म्याक घेवन येता आनी त्या Praise God. मनशाक काबार करता हांव हें कित्याक सांगता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो हांवें खूब पाटी पडलां लोक सुमार म्हाका दिसता 3-4 वर्सां पयलीं हांव तुमकां सांगता ही खरी मिलाक घडली वो दादलो ह्या क्लासीन हांवें तुमकां गोवायकी दिल्ली आनी सांगलेलें
तुम्ही जाणो आमचो एक भाव मिल्सन म्हणून येतालो, मिल्सन केपेंचो. Yep. आणि मिल्सन आता बोटीर आहा, तो आता म्हाका दिसता कोरिया कितें राव मेक्सिको कितें राहा, पूण तो केपेंचो. आनी ताणें म्हाका एक दीस फोन केलो आनी म्हणून हांव हॉस्पिटलान आहा, एक भाव आमचो ताची किडनी काबार जाल्या. तो पियेतालो आनी दोतोरान सांगलां ताका, हॉस्पिटलान सांगलां आमच्यान कांय करूंक जायना, तूं आतां मरतलोय. आनी ताची बायल आनी ल्हान चेडो सुमार 7 वर्सांचो रडटालीं. आनी वो मिल्सन म्हाका फोन करता, म्हणटा ब्रदर मातशें मागणें कर, कित्याक दोतोरान सांगलां तूं घरा वच, 2 दिसांनी तूं काबार जातोलें. आनी तो रडटा आनी म्हणटा सायबा म्हाका आनी एक चान्स दी. आनी 7 वर्सां हांवें ताचे कडेन हांव ताका केन्नाच मेळोंक ना, तो म्हाका केन्नाच मेळोंक ना. हांव फकत ताका व्हिडिओचेर हांव ताचे कडेन उलयतां. Praise God. आणि वो मिल्सन, ताची बाय, ताचो चेडो न्ही, ल्हान आसलो, पूण ताची माय पाय ताका सांगता अरे बाबा पियेनाका. तो आयकोंक तयार नासलो, पियेत आसलो. आनी कितले पाटी तो सीक जावन आतां ताची किडनी काबार जाल्ली. आनी ताची किडनी न्ही, सॉरी, नॉट किडनी, लिव्हर काबार जाल्ली. Yeah. लिव्हर सामकी काबार जाल्ली. इट वॉज कॉल्ड एज सिरोसीस ऑफ द लिव्हर. आणि दोतोरान सांगलें बाबा आमच्यान कांय करूंक जायना. दोतोरान तिचो सिस्टर दोतोर म्हणटा घरा व्हर ताका, आमच्यान कांय करूंक जायना, ताची लिव्हर काबार जाल्या. आनी त्या वेळार हांव ताचे कडेन फोनाचेर उलयलो, हांव ताका मेळोंक ना. आनी तो फोनाचेर रडटा आनी म्हाका म्हणटा ब्रादर मातशें मागणें कर, हांव आयजतान सोरो पिवचो ना. म्हाका देवान काकूट दाखयल्या पुरो, कित्याक हांवें खूब पाटी हांवें उतोरां आयकोलां, हांवें म्हाका सगल्यांनी सांगलां, पूण म्हाका संय आसली वायट पिवपाची, हांव पियेतालो. पूण आतां म्हजें लिव्हर काबार जालां, म्हाका घरा वच म्हूण सांगलां मरपाक. आनी हांवें ताका एकूच विचारलें, भाव म्हज्या, हांवें म्हणलें तूं सोरो सोडटलोय, तूं आतां देवाचें उतर आयकतलोय, तूं देवाच्या उतरान मागणें करतलोय. ब्रादर तूं कितें सांगताय तें हांव करतलो, पूण म्हाका देवान काकूट दाखयल्या पुरो. जेन्ना ताणें अशें म्हणलें, हांव त्या वेळार फोनाचेर आसलो. हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या तूं कितें सांगताय? तो म्हणलो तूं ताचे पासत मागणें कर, ताचे पासत मागणें कर, फोनाचेर म्हज्या भाव भयणीनो, फोनाचेर. आनी हांव तुमकां सांगतां, त्या वेळार देवान ताका एक नवी लिव्हर दिली. गॉड गेव हिम अ न्यू लिव्हर. Praise Jesus. आणि भाव भयणीनो, जो मनीस त्या वेळार हॉस्पिटलान आसलो आनी ताका घरांत हाडलो मरपाक, तो आतां 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, 1 सुमन जालो, कांय जायना. आनी आतां तो जेवता खाता आनी बायल पळयता की तो आतां जेवता खाता, कित्याक ती समजताली मरतलो म्हणून. आनी तो आतां जिवान बरो जालो, घोट जालो, चलोंक लागलो, धांवंक लागलो, सगळें करूंक लागलो. पूण भाव भयणीनो, सोरो कोण केलो? दीसभर टीव्ही पळोवंक लागलो, दीस रात टीव्ही पळोवंक लागलो, सोरो सोडलो. पूण संसार. जे मागणें हांवें ताका 2 पाटी फोन केलाय, बाबा मागणें करताय, ब्रादर आतां बरो आहा म्हणूंक लागलो, आतां बायल बरें रांदता, ती आपली उमेदीन रावता, कित्याक ताका ती जाणो आसली मरतलो म्हणून 2 दिसांनी. आतां ताची लिव्हर बरी जाली, तो टेस्ट करपाक गेलो, सगळें बरें जालें. पूण वो ब्रादर आमचो, भाव आमचो, जे ताका सांगलें उतर आयक आनी फोन करून सांगता, तो मिल्सनूय सांगता, हांव सांगता, पूण तो आयकूंक तयार नासलो. 1 म्हयनो जालो, एकदम बरो जालो, सारको बरो जालो. पूण देवाचें उतर पाळूंक ताणें बंद केलें, आयकोंक बंद केलें, फकत टीव्ही पळोवंक लागलो, सोरो सोडलो. आनी जाणा बाय म्हणून 1 म्हयनो जालो आनी 10 दीस जालीं, 40-45 दीस जाले. एक दीस तो जेवण खातालो, जेवण खाता तें कितें अपसेट जालें, ताका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी 2 दिसांनी तो काबार जालो. Praise God. 2 दिसांनी काबार जालो. हांव कित्याक सांगता, जेन्ना मेळो आत्मो भायर वेता, कोण मागणें करता, आमी हांवें तुमकां कालचे फावटी सांगलेलें, वी मस्ट प्रे विदाउट सीजिंग. आमी मागणें बंद करिनासतना करपाक गरजेचें, वय की ना? Oy, brother. हांव विचारता तुमकां, आमी
we are called to pray without ceasing. Easing, yes. हांव जाणो की म्हजे भितर मेळो आत्मो काडला म्हणून, म्हाका देवान बरो केला म्हणून आतां म्हाका मेंटेनन्स मेडिसिन म्हणजे ते उतर हांवें सदांकाळ म्हणपाक, त्या उतराचेर नियाळ करपाक, कंटिन्युअसली मागणें करपाक गरजेचें. हांव बरो आहा वो बरो ना, हांवें ते मागणें करपाक गरजेचें. पूण आमी कितें करता, जेन्ना त्रास जाले, कितें आळकोळ जाली, ब्रादराक आपय, पाद्रीक आपय, प्रॉफेटाक आपय, मारियाक आपय, विन्सनाक आपय, जेसीक आपय, टॉमीक आपय, सगल्यांक आपय मागणें करपाक. मागणें जालें. मागणें केले उपरांत ती बरी जाली, पूण ताणें मागणें कंटिन्यू केलें काय? देवाचें उतर रिगून रावलीं काय? भाव भयणीनो, हांवें तांकां सांगलें, हें मेंटेनन्स मेडिसीन कोण सोडिनाका. वय तो बरो जाला, देव बरो करतलो, हांव जाणो ताका बरो केला, पूण देवाचें उतर सोडिनाका. देवाचें उतर पळय भाव भयणीनो, एक पाटी मेळो आत्मो येयलो, तो रावला परतून येवपाक. पूण त्या वेळार जेन्ना भितर तो ताका भितरलो काडला, तो जागो सगळो नितोड आहा. तो Yes. नितोड जागो आमी देवाच्या उतरान करपाक एकदम गरजेचो. Praise God. We Oy, brother. need to fill that empty space where the devil was sitting. तो जागो आमी देवाच्या उतरान भरपाक गरजेचो, इम्पॉर्टंट. कित्याक उतर ना जाल्यार सैतान 7 जाणांक ताजे वन 5 सैतान जे सैतान आहात ते तांकां घेवन येतलो आनी काबार करतलो. देखून भाव भयणीनो, समजा कोण एक भिकारी आहा, आतां ताका देवाचें उतर मेळ्ळें, आनी देवाचें उतर ताका मेळ्ळें, आनी देवाचें उतर ताका सजमणी मेळ्ळी, आनी ताका थोड्या दिसांनी, थोड्या सुमारांनी, म्हयन्यांनी, वर्सांनी देव ताका आतां गिरेस्त करता. खरेपणी आतां ताची सर्वीस बरी मेळटा, ताका खूब दूड मेळटा. पूण कितें जाता भाव भयणीनो, होच गरीब मनीस, ज्या मनशा कडेन खूब दुडू आहात, तो आतां उतर सोडटा आनी आतां बेसांव फाटल्यान धांवता, दुडवा फाटल्यान धांवता, देवाक Yes, God. सोडटा. आनी थोड्या दिसांनी इतलो आतां गिरेस्त जाल्लो, इतले दुडू आहले, पूण थोड्या वेळान परतून भिकारी जाता. कित्याक भिकारी जाता? कित्याक ताणें उतर सोडलें, जेजूक सोडलो, आनी आतां बेसांव फाटल्यान, आतां दुडवा फाटल्यान धांवूंक लागलो. जेन्ना दुडू नासले, गरीब आसलो, रितीराक वेतालो, बुधवाराच्या क्लासीक येतालो, हाचें आयकतालो, त्या प्रिचराचें आयकतालो. पूण एक पाटी बेसांव मेवले, एक पाटी दुडू मेवले, बाय बाय, Praise God. बाय बाय. आनी आतां दुडवांनी लागले, दुडू येयले, ज्या भाशेन ते चोड येयले, तेच भाशेन ते गेले, आनी परतून हो मनीस भिकारी जालो. अशें घडोवंक शकता की ना? जाता, brother. Oy. आतां समजा हांव तुमकां उतर शिकयतां, खूब आहात प्रिचर, उतर शिकयतां, पूण हांव जें उतर शिकयतां, हांव तें उतर हांवूच पाळिना. जावंक Oy. शकता? हांव जाता, विचारता या. तुमकां. जो सारकें. देवाचें उतर परगट करता, तो फकत दुसऱ्यांक परगट करता, पूण जें परगट करता आपणाक लागीना. आपणाक लागीना, तो फकत परगट करता दुसऱ्यांक. तुमकां दिसता हो जो परगट करता देवाचें उतर, तो उरतलो चड दीस उतर परगट करपाक? No. No, brother. Will he remain to preach the word of God like this? No. It's You God's have to word. practice before you preach. Practice before you what you preach. Very good. आमी तें उतर परगट करचे पयलीं हांवें तें उतर केल्लें, हांवें तें पाळलें एकदम गरजेचें. कित्याक म्हजी खास चड जोड्डेच्या दिसा चड जातली, जोड्डेच्या दिसांनी आतां जातली. कित्याक जें उतर परगट करता, हांवें तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. Arkanchizuk. Hallelujah. Praise the Lord. होय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? सारकें, brother. So if I'm preaching the word, I'm testimony दिता, हें करता, तें सांगता, पवित्र आत्मा म्हजे बरोबर संबंध दवरता. हांवें तुमकां कालचे पाटी सांगलें, देवान कोणाक वापरलो? एका गाडवाक पासून वापरलो, होय की ना? Yeah. God used a donkey, no? Yes. Donkey brother. दारोन जातलें? गाडवाचेर दारोन जातलें? Yes. पण देवान एका गाडवाक वापरलो जाल्यार गाडवाचेर दारोन जातलें? ना, जावचें ना.
देवान एका गाडवाक पासून वापरूंक जाता पूण जेन्ना आमकां देवान विचून काडल्या ताचें उतर परगट करपाक म्हजी जबाबदारी जाता जे हांव परगट करता हांवेंच पाळूंक गरजेचें. Praise God. जेन्ना देव जर म्हजे भितर भायर वता समजा मेळो आत्मो म्हजें काजारी जिवीत सारकें ना पूण आतां म्हाका उतर मेळ्ळें आतां हांवें देवाचें बोगसणें मागलें. खूब फाटी आमच्या जिवितान अशें घडटा. खूब फामिली मदें अशें घडलां की सगळें चलता ती बरोबर इगर्जेक वतात पूण घरा तांचें इंडिया पाकिस्तान चलता कोण उलयना. जेवणूच जाता चावूच जाता पूण ताचें उलोवप कांय ना पूण भायल्या लोकांक समजता की बरे भाशेन चलता म्हणून भायल घरांत पूण भितर सगळी दूख भोगता कित्याक आजून पासून म्हणजे एक काजाराचो साग्रमेंत जो ती बरोबर एका बाजेर न्हिदून एक गोवा भायले भाशेन जिवोंक ही जियेनात ती भायल्यान दाखयतात पूण भितरल्यान ती अशें न्हय. खूब फाटी हांवें घडलां हांवें कावन्सल केलां अशें लोकांक म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमकां उतराची सजमणी मेळटा आनी आमी देवाचें बोगसणें मागता आमी आमच्या बातकांचें दूख भोगता देव आतां पोत्तून आमकां बरोबर करता आमचे काजारीचें जिवीत बरें जोडटा आमकां सावूत दिता आमकां दुडू दिता पूण आमी जेन्ना त्या उतरा वरवीं आमी श्रीमंत जाल्या वा आमी स्वतंत्र जाल्या आमी त्या उतरान रिगून रावन सदां काल एकदम गरजेचें एकदम Praise गरजेचें God. बिकॉज continue. आमी त्या उतरान रिगूना जाल्यार आमचो समज जेजूशी वाडिना जाल्यार भाव भयणीनो एक येवन चलना 7 जाण येतले आनी काबार करून वयतले आमकां अशेंच घडलां. दूख भोगली म्हाका हांवें पळयलें की हो भाव घरा पावला पूण पळयात भाव भयणीनो घरा पावतच तांकां उतर नाका ती समज घरा पावतकच हॉस्पिटलान एक वरांनी कोत्ता पूण घरा येतकच आमी विसरता आतां टीव्ही आहा आतां सोरपोतेल आहा आतां सान्नां आहात आतां ओडे आहात शेजारी आहात लोक येता अरे कसो आहाय रे कितें आहा खबरच आहा सगळ्यांक धांवडावपाची गरज आतां आमकां कोण पळोवंक येनाका. आतां म्हाका ते मागण्यांनी करपाक म्हाका गोड Yeah. गरजेचो म्हाका उतरान रिगून रावपाक गरजेचो पूण Praise आमी God. विसरता बाबा आमी फकत पसरकारा कडेन येता दुडू दिता दी म्हाका गेले हांव घरा आमी देवाक पसरकार केला Hmm. देवाक पसरकार केला जेन्ना त्रासाना ताचे कडेन येता पूण जेन्ना सगळें बरें चलता आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता काय मागण्यांनी कंटिन्युअसली आसा काय Praise God. आमकां ह्या वेळार त्रास नासत आमची परिस्थिती ओके आसत पूण आमी मागण्यांनी सदां काल ना जाल्यार फकत जेन्ना त्रास जाता तेन्ना मागण्यांनी रावपाक तें जावचें ना. जेन्ना सगळें आमच्या जिवितान बरें चलता आमी मागण्यांनी रावपाक आमचो संबंद जेजूशी गोड करपाक एकदम गरजेचो. Praise God. कंटिन्युअस प्रेयर वय की ना Way, brother. जेजू कारणो Praise God. म्हणटच Praise हांवें God. मोहिमा पळयली पूण जेन्ना 7-8 दिसांनी कोण भायर पडटा आयज बुधवार 1 सुमार जाला आयज 1 सुमार जाता तो आयज कालच्या बुधवारा ह्या वेळार उलयतालो उठलोलो जोक कोत्तालो जो मरपाचे तोडीक पावलो घरा पावलो ताका डिस्चार्ज जालो आनी 1 सुमार जाता म्हण असो काबार फाल्यां ताजो इंतेर जातलो Praise God. आनी फकत 53 53 इयर्स ओल्ड हांव तुमकां सांगता Praise Jesus. जेन्ना त्या नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंटान गेलो ताचेर मागणी करून आनीक 3-4 लोक ब्रादर हांगा ये इतली दूख भोगता की आमचो Yes. लोक भाव Praise भयणीनो God. सोत नको Yeah, yeah. आनी कितें That's so देव true, म्हाका brother. बरो कोत्तलो हांव मागणें कोत्ता देव म्हाका बरो कोत्तलो. देवान आमकां बरीं केल्यान Yeah. जेजूच्या गाळ्यांनी आमकां बरीं केल्यान ताणें सगळें संपालना ही खबर कोणाक नको. धर्मान बुडल्यान लोक Hmm. धर्मान बुडल्यान आनी त्या जाग्यार लोक आयकता पूण कितें घडटा भाव भयणीनो एक पाटी बरीं जालीं ती सजमनान की उतरान आमी रिगून राव फकत बरीं ना म्हणून आमी बरीं जालीं म्हणून उतरान रिगून न्हय आमी जी आतां ह्या वेळार सगळीं बरीं आहा आमी उतरान रिगून रावपाक एकदम गरजेचें. कालचे फाटी आमी पळयलां तें वी Way, brother. नीड टू प्रे अनसिजिंगली प्रे कंटिन्युअली
ना आनी बरें सांगलां ब्रदर तुवें सगळें उतर दिलें सोमचिकाय दिली न्ही बरो देवान मिलाग्र केली घार धाडलो मागीर आतां तो मेलो आनी मागीर देवाच गुन्यांव जालो देवान कित्या येलो प्रेज गॉड प्रेज जीसस इट इज खरें एक दुखाची खबर सो सॅड इट इज एंड पीपल हॅव लॅक ऑफ नॉलेज आमी 2-3 वर्सां पयलीं तुका हांवें सांगलेलें ह्या ब्रदराचो लिव्हर काबार जालो ये जो 2 दिसांनी मरपाचो आसलो ताका 45 डेज तो वाचलो Yes. खूब जालो जिवान सोरपोतेल खाता बायल ताका रांदता सान्नां खाता ती इतली खुशाल जाली कित्याक सुमार 1.5 म्हयनो तो हॉस्पिटलान आसलो पूण ताका ताका देवान सडनली मिरेकल जाली आनी ताची लिव्हर सारकी जाली तो जिवान बरो जालो पूण मागण्यांनी ताणें बंद केलें मागणी करपाक फकत टीव्ही दीस रात ओत्मीक जेवण ना खाल्या उपरांत काबार जालो 2 दिसांनी हॉस्पिटलान वचोन ओत्मीक जेवण ना जालें बुकेन मेलो प्रेज गॉड ओ माय गॉड Hallelujah. आनी बाबा ही दुखाची खबर कित्याक जाणा जेन्ना अशें घडटा लोक कितें म्हणटा त्या ब्रादरान सामने मागणे केले ताचे मागणे फकत 2 दिसाचे मागणे आता होय करेक्ट मागीर देवाक गुन्यांव जालो मागीर देवाक शेणपाक ब्रादराक शेणपाक पाद्रीक Praise God. शेणपाक आकाश शेणपाक पूण हांवें मागणे केले काय हांव मागण्यांनी उरलो काय हांवें मागणे हांव करीत रावलो काय वी नीड टू प्रे कंटिन्युअसली तेच आमी शिकताले हांव कालचे फावटी आमी आमच्या सेक्रेट जाग्यार सिक्रेट प्लेस म्हणटा आमी शिकताले न्हू सिक्रेट प्लेस त्या सेक्रेट जाग्यार आमी आमचो संबंद जेजूशी घट करता त्या सेक्रेट जाग्यार पळय बाबडे सेक्रेट जाग्यार कितें घडटा हांव विचारता तुमकां सेक्रेट जाग्यार कितें घडटा जेन्ना एक 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 दादलो आनी एक बायले बरोबर लग्न करता संबंध 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 करता म्हणजे काजार जाता लग्न जाता आनी आतां ताचो संबंध वाडटा गोरकाराचो ती सगळ्या पार्कान और सगळ्या म्हजेर संबंध दवरतली ना दे विल गो टू द सिक्रेट रूम रायट प्रेज आपले खोलीन वेतली न्हू वय की ना तांचो हनीमून सगळ्या रस्त्यार जावचो ना हनीमून विल बी इन हनीमून नो इन द मून नो प्रेज जीसस हनीमून खंय जाता बाबडे न्हू इन द सिक्रेट प्लेस हनीमून God. टेक्स प्लेस इन सिक्रेट प्लेस सारखे आणि होय, त्या होय. जाग्यार संबंध एका गोरकाराचो आनी ताचे बायलेचो वाडत वेता त्या लिंगो वरवीं सारकें वय की ना वय सारकें तेच भाशेन आमचो संबंध जेजूशी घट जाता केन्ना सेक्रेट जाग्यार आनी कालचे फावटी आमी कितें आयकल्लें पयली वस्त आमी त्या सेक्रेट जाग्यार आमी कितें करूंक जाय आमी मागण्यांनी रावंक जाय वी हॅव टू प्रे विदाउट सीझिंग बंद करिनासतना मागणें करपाक गरजेचें फकत त्रास जाले तेन्ना फकत आळपळ आयली तेन्ना कितें वायट जालें आमच्या जिवितांत तेन्ना लोक मागणें करता आनी जेन्ना सगळें बरें चलता आमचें मातशें 5 मिनटां गेले 2 मिनटां गेले आमी सदां काल 1 वर मिनिमम 1 hour समटायम्स गो अप टू 3 hours इन अ डे सगळें आमच्या जिवितांत सारकें चलता तेन्ना आमी 1 ते 3 वरां आमी मागणी करपाक गरजेचें तितलेंच न्हय आमी ह्या दुसऱ्या भाशांनी इन प्रेइंग इन टंग्स आमच्यान दिसभर करूंक जाता हांवें तुमकां सांगलें जो कोण विचित्र भाशांनी उलयता ताका आतां टायम हा कोणाच्यो खबरो करपाक हांव विचारता ना कोण आमच्या जिवितांत अरे बाय कोई हाय रे कितें खबर रे ती कशी अरे बाबा म्हाका त्यो खबरो हालेलुया शाला अरे कितें कितें कोत्ताय हालेलुया ना 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 हांव मागणें न्ही हां बरें बरें हां बाय 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 वयतली ताका वेळ ना तुज्यो खबरो सांगपाक तूं खबरो करपाक पूण आमी कितें करता
आमी ते मागणे विचित्र भाशेने प्रेइंग इन टंग्स आमी बंद करता आमी समजता की रातचो तेर्स केलो सकाळी मातशे मागणे केले दनपारचे इले केते 3 इले केते मिसाक कितें गेले आमी आमी समजता जे भाशेन नश्ट करता ते भाशेन आमी करता पूण आमी मागण्यांनी रावपाक आमच्या तोंडांतल्यान मागणे येवपाक एकदम गरजेचें होय की ना होय ब्रदर. हांगा तुज्या भाव भयणीनो प्रे विदाउट सीजिंग हे आमी पळयल्लें दुसरी वस्त कितें पळयली आमी कालचे फावटी की आमची कापोस्ताद म्हणटा कॅपॅसिटी वाडटा आमची कापोस्ताद वाडटा मागण्या वरवीं हाचो अर्थ कितें कोण म्हाका सांगूंक शकता कालचे फावटी हांवें सांगलेलें कोण म्हाका सांगूंक शकता आमची कापोस्ताद कशी वाडटा मागण्या वरवीं आमची कापोस्ताद वाडटा हाचो अर्थ कितें कोण म्हाका सांगूंक शकता कालचे फावटी हांवें शिकयलां आमी स्ट्रॉंग जाता घोट जाता आणि सिकनेस बी येयना आमी कनेक्टेड टू द लॉर्ड डायरेक्ट आमचे रिलेशन इंटिमेसी आसता देवाशी वेन वी आर इन टांगान बाय मारिया तूं कालच्या बुधवारीच येवंक ना हांव नको ते व्हिडिओ आयकला हांवें हें सांगूंक ना हांवें दुसरें कितें सांगलेलें कोण म्हाका सांगूंक शकता हांवें पयली वस्त सांगली आमी मागणे बंद दवरिनासतना आमी मागणे करूंक जाय प्रे विदाउट सीजिंग दुसरी वस्त सांगली मागणे वरवीं आमची कॅपॅसिटी आमची स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडटा म्हणटच ही स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी ही स्पिरिच्युअल कापोस्ताद ही ओत्मीक कापोस्ताद आमची जी आहा ती कशी वाडटा हाचो अर्थ कितें ते एक स्क्रिप्चर घेतलो लायक आता आमी म्हणटाच वी ड्वेल इन द शेल्टर ऑफ मोस्ट हाय वी अबायड इन द शॅडो ऑफ ऑलमायटी तो घेवन आमी ते सिक्रेट प्लेसीर ते उतराचेर आमी जियेताय तेन्ना न्ही ब्रदर हॅलो हांवें ह्या उतराची सोजमण येयली आजून पासून हांवें कितें सांगलेलें तें म्हाका पयचोच आतां सांगता परतून हांवें सांगलेलें मागण्या वरवीं आमची कापोस्ताद वाडटा म्हणटच भाव भयणीनो आमी कालच्या बुधवारा दीस हे क्लासीन येयल्लेलीं सगळीं येयल्लेलीं एक सुमन जाता म्हणसर जें शिकयलेलें वाऱ्यान गेलें तुमकां दिसता म्हाका खूब उमेद येता देवाक पासून उमेद येता की हांवें कालच्या बुधवारा सांगलें आमी येता पूण आमी 400 फाटी वस्तू करता पूण जेन्ना आमी आयकता आमी बरयता परतून तें उतर आयकूंक येता आनी आतां ही क्लासीक येता हाचो अर्थ की आमी खरेपणी आमकां ती उमेदीन आमचें उतर आयकता तें उमेदीन उतर आमकां सजमणी मेळटा आनी आमी उमेदीन आतां ताचें उतर आयकूंक येता ना तर बाबण्णो बुधवारा आमी उतर आयकलें पूण आमचें जिवीत बदलोंक ना जाल्यार कित्याक ही जे पॉयंट हांव विचारता तुमकां एकदम गरजेचो हांवें शिकयलें हांवें सजमणी दिल्ली नो घेवन तूं सिक्रेट प्लेसीर बसता न्ही ब्रदर म्हणजे कितें I'm only hearing that secret place. How does my capacity, spiritual capacity, increase in the secret place? When you are at rest, trusting in the Lord. Praise God. मागण्या वरवीं मागणें कितें करता मागणें म्हाका पावर दिता मागणें म्हाका पावर दिता म्हज्या बावार्थाक काम करपाक नो प्रे म्हजो बावड काम करचो ना समजल्यात तुमी हांवें तुमकां सांगलेलें समजा म्हजो फोन आहा हांवें उदाहरण दिल्लें समजा म्हजो फोन आनी हो फोनाचो जी बॅटरी डावन जाल्यार हो फोन काम करतलो No. आतां तुमकां तुमच्या मनान येयलें कितें सांगलेलें तेच भाशेन हांवें सांगलेलें आमचो बावार्द चलपाक आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें कित्याक हो बावार्द चलपाक आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें सांगलेलें
Yes, brother. Yeah. म्हणटोच my prayer is the battery to my faith. Praise God. Yes. पूण आमगे मेन टॉपिक आसलोलो सिक्रेट प्लेसीर देवा कडेन मागण्या वरवीं इंटिमसी करपाक, isn't it? इंटिमसी ती आमची जातलीच. With the पूण prayer. पूण मागण्याची कितें गरज? मागण्या वरवीं म्हजो भावार्थ आतां चलोंक शकता. My faith will work only through prayer. So no prayer, faith No will faith. be Amen. dead. Yes, yes. Yeah, correct. सांगलेले? Yes, brother. म्हणटच मागण्याची गरज कित्याक आमकां? पळयात भाव भयणीनो, आमी उतर आयकता, आमी उतर शिकता, आमी उतर कोण आमकां शिकयता, आतां हांव सांगता, कोण बाय मारिया शिकयता, आनी कोण येतलो शिकोवपाक, आमी उतर आयकता. पूण हें उतर आमी जें आयकता ताचे वरवीं आमकां प्रोकास्नी मेळटा, रेवलेशन मेळटा कसल्या वस्तूची. त्या वस्तूची आमकां प्रोकास्नी मेळ्ळ्या म्हणून आतां आमच्यान ते मागणे आमच्या अशे भाशेन करूंक जाता की त्या मागण्या वरवीं आमचो संबंद जेजूशी घट जाता. Amen. It is the revelation that helps me to make my faith strong. So मागणे ना जाल्यार म्हजो भावार्थ काम करचो ना. म्हणजे हो फोन आतां सारको बॅटरी काबार जाल्या, हांवें हो फोन चार्ज करूंक ना जाल्यार हो फोन काम करतलो? ना. No. हांव विचारता तुमकां, हो फोन काम करतलो चार्ज करिनासतना? ना, No. तसो करपाना. तेच भाशेन हो फोन जावन आसा म्हजो भावार्थ आनी म्हजे मागणे जावन आसा तो चार्ज. हो फोन जावन आसा म्हजो भावार्थ आनी तो चार्ज दिता हांव तो फोन चालू दवरपाक जावन आसा म्हजे मागणे. म्हणटच हांव मागणे ना जाल्यार 1, 2, 3 वरां मागणे करिना जाल्यार म्हजो भावार्थ आसोतूय जाल्यार तो भितर चेपकून उरतलो, ताजो कसलोच फायदो म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळचो ना. ही सोजमणी हांवें कालचे फावटी दिल्ली म्हज्या भाव भयणीनो. हांव विचारता भयणीनो म्हज्या, दिल्ली की ना? वय वय दिल्ली ब्रदर. अशी म्हाका तुमी अशी म्हाका आयकतात की हांवें तुमकां ही सोजमणी दिवंक नासली. तुमच्यान व्हिडिओ पोत्तून आयकोंक जाता आनी तातूंत हांवें सांगलेलें की मागणे ना जाल्यार आमचो भावार्थ काम करचो ना. म्हणजे मागण्या वरवीं म्हाका तो पावर मेळटा म्हज्या भावार्थाक काम करपाक. माय फेथ विल वर्क थ्रू प्रेयर. Praise जेजू God. कारगांव. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise Jesus. बरें. म्हणटच दोन वस्तू आमी शिकल्या की आमी मागणे बंद करिनासतना मागणे करपाक गरजेचें. आनी दुसरी वस्त, मागण्या वरवीं आमचो भावार्थ कितें जाता? आतां घट जाता. घट जाता. आमची कापोस्ताद, स्पिरिच्युअल कॅपॅसिटी वाडटा. समजल्यात तुमी? वय ब्रदर. Yes. जेजू कारगांव. म्हणजे आमी सदां काळ आमकां कितलीं वरां आहा? 24 वरां आहा. सारकें? वय. Yes. म्हणटच आमी कितलीं वरां मागणी करपाक जाय? 24 वरां. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. Praise Jesus. आमी 24 वरां मागणी करूंक जाय. आतां थोडो म्हणटलो हांवें कितें तरी म्हणून बडबड हालेलुया हालेलुया. ना 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 ना. खूब फाटी भाव भयणीनो, हांवें कांयच उतर उलोवपाची गरज ना. हांवें म्हज्या तोंडांतलें उतर म्हणपाक गरज ना. कित्याक म्हजें मन त्या उतराचेर आहा. माय मायंड इज थिंकिंग ऑन द वर्ड. आनी समजा म्हजें मन उतराचेर ना जाल्यार हांव कितें करतलो? हांव जें कोत्तां हांव म्हज्याच हिसपान कोत्तलो. म्हज्या मनान कितें आहा तें कोत्तलो. पूण जेन्ना म्हजें तें उतर म्हज्या मनान आहा, हांव तें उतर म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटलो, तें कोत्तलो. Praise God. पूण जेन्ना हांव बरी वस्त कोत्ता, ज्या उतरा वरवीं त्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत तें म्हजें मागणें. Prayer is not only talking, prayer is not only meditation. Yes, It yes. is also doing the word. हांवें तुमकां सुमार म्हाका दिसता थोडे दीस पयलीं हांवें एक शिकवण दिली की आमी मागणें 3 भाशेचें करपाचें. जेन्ना आमी तोंड उक्तें कोत्ता आमी आमच्या ओतम्यान मागणें कोत्ता.
जेन्ना आमी उतराचेर नियाळ करता आमी मनान मागणे करता आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा आतां म्हजे कुडीन हांव मागणे करता सांगलेलें वय So I pray with my spirit, I pray with my mind, and I pray with my body. So how do I do that? कशे भाशेन करता जेन्ना हांव मागणे म्हज्या आत्म्यान करता जे म्हज्या तोंडांतल्यान उतर सुट्टा जेन्ना हांव कितेंय म्हणटा तो आवाज पावता स्वर्गा राज्यांत थंयसर देंवचार गोड करता तें उतर ना तर आंच बोडवे गोड दोत्तात देवाचें उतर उलयत जाल्यार आंच बोडवे घेतात आनी आतां तें उतर जें उलयलां तें उतर म्हज्या जिवितांत तें आतां घडोवन हाडटात हांवें समजा म्हणलें ओ म्हाका भिरांत दिसता ओ म्हाका अशें दिसता ओ म्हाका कडकडो येता आतां येतलें सयतान तुका देंवचार येतलें कित्याक तुवें उतर तें म्हणलां तुका कडकडो येता तुवें म्हणलां तें येयलें तुका आतां कडकडो दिवपाक हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां जीं उलयता हांवें सांबाळून रावपाक गरजेचें लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग प्रेज गॉड जेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान जें उतरां उलयता हांव म्हज्या आत्म्यान मागणें करता बिकॉज जो कोण कसलें उतर उलयता तो आपल्या आत्म्यान मागणें करता सो वेन आय प्रे इन द स्पिरीट आय स्पीक वर्ड्स ऐकतात म्हज्या भाव भयणीनो तुमी वय ब्रदर Yes, brother. जॉशुआ 1:8 जॉशुआ 1:8 हांवें शिकयलें न्ही तुमकां सारकें न्ही Yes. जॉशुआ समोरचें देवान पुस्तक. जॉशुआ कितें सांगलें हें देवाचें समोरचें उतर पुस्तक. हें देवाचें सदांच तुज्या उतर वंटांचेर तुमच्या आसो. तोंडांतल्यान भायर सरूंक. let समोरचें पुस्तक do सदांच not तुज्या let the तोंडाचेर word of आसो. God depart from your mouth Meditate. दीस आनी हें रात ताचेर नियाळ कर. आमच्यान इंग्लिशीन घालूंक जाता मागीर आमच्यान म्हाका दिसता तो पोन्नो कोरार नो कोरार आमी पोन्नो कोरार आमी इंग्लिशीन घालया आनी तुमकां दाखयता जॉशुआ 1:8 जॉशुआ 1:8 आमी जेन्ना मागणें करता म्हज्या भाव भयणीनो आमी 3 भाशेचे मागणें करता वन इज इन आवर स्पिरीट वन इज इन आवर सोल and one is in our body. ही शिकवण हांवें दिल्ली देखून जेन्ना आमी तोंड उक्तें करून मागणें करता आमी आमच्या आत्म्यान मागणें करता जॉशुआ 1:8 बरें वाचूया इंग्लिशीन वाचूया This book of the law shall not depart out of your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall be successful. आमी खिंचोर या देवाच्या उतरान आमी आयकता की देव आमकां बेसांवनी बदतलो खिंचोर या ओडीन देव म्हणटा की हांव तुमकां बेसांवनी बदतलो हांव तुमची वाट बरी करतलो हांव तुमकां सगळें बरेंपण हाडटलो खिंचोर बरयलां You shall make your way prosperous. यू शॅल मेक युअर वे प्रॉस्पर म्हणजे आमीच आमची वाट बरी करतल्या वय की ना Yes. वय हाचो ब्रदर अर्थ कितें देव ताका सांगता 3 वस्तू कर हें जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां हें तुज्या तोंडांतल्यान बंद करिनाका शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ हें जे उतर हें मोजेसाच्या कायद्यान बरयलां तें उतर तुज्या तोंडांतल्यान बंद करिनाका म्हणीत राव दुसरी वस्त म्हणटा अँड यू शॅल मेडिटेट ऑन इट डे अँड नायट जेन्ना कोण मेडिटेट करता तो उलयता आपल्या मनान चिंता मनान चिंता. तो आतां मागणी करता तूं Praise आतां God. तूं ताचे कडेन ताका कोणाक खूब फाटी कोणाक आमी मेळोंक शकता हॅलो हाव आर यू गुड मॉर्निंग करता अशी करता पूण ताजें मन उतराचेर आहा तो तुका स्मायल दिता तो तुका नॉट करता पूण तो आपली चोत्राय उतराचेर धरता आपल्या पाद्री आपल्या गोरकारान कितें म्हणलां बायलेन कितें म्हणलां पात्रांवान कितें म्हणलां
ताणें कितें म्हणलां तें मागीर तें पळोवंक जाय. देवान आपल्या उतरान कितें म्हणलां ताचेर हांव चोत्राय दवरतां. Praise God. Hallelujah. Praise So Jesus. I meditate on the word of God day and night. And तेज्या उपरांत म्हणटा, you shall be careful to act in accordance with all that is written in it. म्हणजे तुवें तें उतर म्हणलाय, ताच्या उतराचेर नियाळ केलाय, आतां तें उतर तूं पाळटाय. पाळूंक आतां म्हाका म्हज्या कुडीची गरज, म्हज्या मनाची आनी म्हज्या आत्म्याची गरज ना, आतां म्हजी कुडीची गरज जाय. आतां हांव मागणें म्हज्या कुडीन कोत्तां. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? इश्टे कॉलीन रावले सिक्रेट प्लेस. हालेलुया हालेलुया हालाबा शालाबा शालाबा हालेलुया 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 जालें. 1 वर जालें. मागीर गेले आनी मागीर टीव्ही फुडल्यान बसलो आनी बरी व्हडली सगळी टीव्ही आनी मागीर रॉक एंड रोल केलो सगळो रॉक एंड रोल. सगळे आच्यो खबरो केल्यो. आतां म्हजी कूड कितें कोत्ता? मागणें कोत्ता ओ वायट पातक कोत्ता. ब्रादर कितें म्हणटाय तूं ब्रादर? आमकां टीव्ही पळोवपाक मागणें 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 कर. तियात्र नाका आमकां? मातशें डायवर्शन नाका? मातशें हाचे बरोबर 4 खबऱ्यो केल्यो, ताच्यो 4 खबऱ्यो केल्यो, अशें ना तर बोरींग जातलें. आमकां मातशें खबरो करपाक दी न्ही. करात. खबरो करात. पूण तोंडांतलें कितें सुट्टलें म्हज्या? तोंडांतलें कितें सुट्टलें म्हज्या? वायट उतरां. तोंडांतलें जें सुट्टा तें सांबाळून दवरपाक हांवें सांबाळून रावंक जाय. हांव कितें पळयतां तें, कोणाचें आयकता तें. कित्याक Correct. जेन्ना आमची भासाभास आमचो फेलोशीप जाता, आमी मागणें आतांच केलां, पूण फेलोशीप जाता तेन्ना अरे कितें सांगू रे, अरे अशें जालें रे, अरे तशें जालें रे, अहें जालें रे, तोहें जालें अशें जालें, जालें न्ही? जावपाचें आहा? जालें. आतां पूर Praise ताका. Ah, मी कितें कोत्ता? अशें जालें, तशें जालें, Detail. जालें तशें जालें. हाच्यो खबरो करून आमकां कितें मेळटलें? कांयच ना. देखून आमी आमची उतरां सांबाळून दवरपाक गरजेचें. वी नीड टू बी केअरफूल वॉट वी आर स्पीकिंग फ्रॉम आवर माउथ. कशी आमी उतरां कोणा बरोबर उलयता. कित्याक म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्यान कितें बरें उलोवंक जायना जाल्यार एक 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 टेलरा कडेन वचोन एक झीप करपाक बरें फायदो. झीप झीप झीप. God. फकत जेवण करूंक जाय तेन्ना तें झीप काडपाचें आनी दवरपाचें. जेन्ना कोणाचें दान घालता ताका काडपाचें, अशें दवरपाचें, जेवपाचें, परतून झीप घालपाचें. Praise खरें God. सांगता. कित्याक आमकां That- संवय जाल्या पळय आमी बायबल क्लासीक येता, आमी मागणें करता, आमच्या बाबा नमन मरी हें डिवायन मर्सी सगळें गेलें. एक पाटी जालें, मिस जालें, तेच जालो, हें जालें. ताच्या उपरांत जालें कोबेस आमचें गिरगीर. सगळ्यांचें मागणें केलें, ताजो फायदो गेलो. युअर प्रेयर इज बिकम अ बिग झिरो. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. ह्या निमाण्या काळार कोणूय म्हाका त्रास दिवं, कोणूय म्हाका गॉड्ड म्हणूं, जोड्ड म्हणूं, बोड्ड म्हणूं, गॉड ब्लेस यू, लव यू, फ्लायंग किस धाड. थोड हें जालें, ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कशें म्हणलें, हें म्हणून कितें फायदो तुका? म्हणलें म्हाका कांय पडोंक ना. म्हणलें जाल्यार हांव गॉड्ड जाता, जोड्ड जाता. ताका ना. बेसांव दी. ताचे भितर देंवचार बसता, तो देंवचार ताका सांगता म्हाका म्हणपाक. म्हण हांव ताणें म्हणलां म्हणून हांव गाडो जायना, हांव जोड्डो बोड्डो जायना. हांव जाणा हांव देवाचो पूत म्हणून. देवान म्हाका सांगना. Praise कोण God. म्हाका कितें म्हणटा ताजेर म्हाका कांय पडोंक ना. आनी म्हाका म्हजे वयर सकयल जावपाक गरज ना. Hallelujah. Praise God. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? Hey, brother. Yes. I should not be controlled by the opinion of others. कोण म्हाका कितें म्हणटा ताजेर म्हजी चोत्राय दवरपाची गरज ना. देवान आपल्या उतरांत कितें सांगलां ताजेर म्हाका चोत्राय दवरपाक गरजेचें. एक पाटी ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पूत अपुरबायेचो, तूं म्हजी धूव अपुरबायेची, तूं म्हजो अपुरबायेचो, तुका हांवें विचून काडला. तितलेंच पुरो म्हाका. कोण म्हाका कितें सांगता तें म्हाका कांय पडोंक ना. पूण आमी कितें करता?
अरे तो नको हांव व्हडलो मनीस म्हणून व्हडलो प्रिचर म्हणून आणि हांव आतां शापाय म्हणून हांव शाबाय म्हणून हांव दोतोर म्हणून हांव इंजिनियर म्हणून ताचेर कशे भाशेन म्हाका म्हणूंक जाता तो कोण सोदमता आपूण जालें आमचें कमेस आमी सगळ्यांक सांगपाक मागीर तो कशे भाशेन उलयता अरे ताणें म्हणलां म्हणून न्ही चड बोकस फुडें वच पूण आमी कितें करता मागणें करता मिसाक वता सदांकाल तेज करता प्रिचिंगूय करता पण जेन्ना कोण म्हाका मातशें कितें म्हजो स्क्रू मातसो टायट केलो आतां हांव सगळ्यांचो स्क्रू टायट करता देखून म्हज्या भाव भयणीनो जोशुआ 1:8 आमी ह्या उतरार आमच्या तोंडांतल्यान पोत्तून पोत्तून म्हणपाक त्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक आनी तें उतर आमी जें नियाळ केलां तें उतर आमी पाळून पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर पाळपाक गरजेचें सो आय स्पीक आय मेडिटेट अँड आय डू द वर्ड तेन्ना हांव म्हज्या आत्म्यान म्हज्या मनान आनी म्हजे कुडीन हांव आतां चुके विरीत 1 Thessalonians 5:23 आमी शिकल्या तें आमी सगळे शिकल्या आमी सगळे Praise God. Way, brother. Praise Very deep it Jesus. is. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. भाव भयणीनो आमी सदां बुधवार दीस देवाचें उतर आयकलें पूण तें उतर आमी पाळूंक ना जाल्यार आमी तें उतर आमी करिना जाल्यार जें आमी कालच्या बुधवार दीस आयकलां की आमी तें उतर आमची कापस्ताद कशी वाडोवंक जाय कित्याक मागण्यांनी आमची कापस्ताद वाडटा मागण्यांनी आमचो बावार्द काम करता मागणें ना जाल्यार मिनिमम 1 hour a day मिनिमम 1 वर जाता मागीर 2 वरां मागीर 3 वरां sacred room in the secret place पारांक उठ रातचो जेम पडना जाल्यार मागणें कर पिल्लां घेनाका न्हिदपाक कोणाक पिल्लां घेवची पडटा न्हिदपाक हांगा कोण हा म्हज्या भाव भयणीनो तुजे पासत मागणें करता ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हाका सांगता जो कोणाक न्हीद पडना रातची ताचे पासत ह्या वेळार मागणें कर कोण हा हांगा न्हीद पडना रातची कोण उलयना म्हजे कडेन Boy, praise Jesus. Praise Jesus. कोण हा हांगा कोणाक न्हीद पडना रातची पडटा ब्रदर ना पडना मागीर ते प्रेज एंड वर्शीप म्हणटा शाबास तेच आयकूंक सोदतालो बाय आमची बाय मारिया म्हणल्यार ती जाणो आन्सर दिवपाक जेन्ना म्हाका न्हीद पडना म्हाका न्हीद पडपाक पिल्लां घेवपाची गरज ना न्हीद पडना मागणें कर Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. भाव जाणीव भाव भयणीनो न्हिदपाक पिल्लां जी घेतात वय तूं न्हिदून पडटलय पण तुका संय जातली आनी पिल्लां न्हिदपाची तुजो मेनू सामको जोडटा काबार करता म्हणटच तुका न्हीद पडना जाल्यार म्हणटा देंवचाराक सांग तूं म्हाका न्हीद दिनाय हांव मागणें करतलो हांव म्हजो संबंद म्हज्या बापाशी गोड करतलो हांव आतां प्रेज एंड वर्शीप आयकतलो हांव आतां विचित्र भाशांनी उलयतलो हांव देवाचें उतर वाचतलो हांव म्हाका न्हीद पडना आख्खी रातभर ना जाल्यार नो प्रॉब्लम जेजू आख्खी रात रावतालो हांव जेजू भाशेन आतां मागणें करतलो पळया तूं आतां कशी भाशेन म्हाका न्हीद दिनाय ती आनी तूं आतां अशी डिसिजन घेशी जाल्यार हांव तुमकां सांगता बाबणा तुमची कापस्ताद आतां इतली वाडटली तुजो भावार्थ आतां काम करूंक लागतलो आनी तुका रातची बरी न्हीद पडटली आतां सैतान म्हणलो अरे बाबा हाका न्हीद दिवया Praise God. तर वो आमचें बेण वाजयतलो आतां रातभर Jesus. पूण आमी कितें करता आमी पिल्लां घेता जो कोण तुमी आयकतात पिल्लां घेता न्हिदपाक ताका आयजतान तुमी बरें वखद दियात मागणें करात म्हणात जेजू कारगां Jesu karka. Jesus. Praise बरें God. आमी फुडें वसया ना तर आमी कांयच फुडें शिकचे ना म्हणजे तिसरी वस्त म्हणल्यार बाबा पयली वस्त म्हणल्यार आमी मागणें करपाक गरजेचें दुसरें म्हणल्यार आमची कापस्ताद वाडटा आमचो भावार्थ काम करूंक लागता तिसरी वस्त कितें करता मागणे वरवीं आमी बदलता वी चेंज प्रेयर changes you prayer changes you बरें
आम्ही देवाच्या उतर पोया आमचे भाशेन घालया. लुकाचो 9 वोड 29. Luke chapter 9 verse 29. आम्ही आमचे भाशेन ही बायबल करता म्हणून हे फकत स्क्रिप्चर घाल्लो कित्याक आमकां पोन्ने कोराराचो स्क्रिप्चर ना आमचे भाशेन. आतां आमी आमचे भाशेन घालया. जेजू कारगां. येसू कारक. जेजू कारगा. Luke chapter 9 verse 29. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसोण लुकलुकीत धवीफूल जाली. म्हणटच हांव एक प्रश्न परतून वाचुया, मातशी स्लो वाचुया. आतां स्क्रिनाचेर हा बाय फ्लावी वाच पळोवया मातशें प्लीज. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें ओके. केन्ना ताचें रूप बदललें? मागणें करताना. मागणें मागणें करताना. करता आसतना. सारकें? होय. सारकें? Yes. ऐकात म्हज्या बाबूनो. Yes. ताचें रूप केन्ना बदललें? जेन्ना तो मागणें कोत्तालो तेन्ना. जेन्ना तो देवाचें उतर परगट कोत्तालो तेन्ना ताचें रूप बदलोंक ना. जेन्ना तो पिळेवंताचेर हात दवरतालो तेन्ना ताचें रूप बदलोंक ना. जेन्ना तो पवित्र पुस्तक वाचतालो तेन्ना ताचें रूप बदलोंक ना. जेन्ना तो एक पुस्तक वाचतालो तेन्ना ताचें रूप बदलोंक ना. केन्ना ताचें रूप बदललें? जेन्ना तो मागणें मागणें करता. करतालो. तो मागणें करता आसतना. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो. होय ब्रदर. जेजू मागणें कोत्ताना ताचें रूप बदललें. बदललें. आनी तुजें रूप बदलपाक जाय जाल्यार तुवें तुजें जिवीत मागण्यांनी सारूंक गरजेचें. Praise God. आतां तुमी म्हणटल्यात ब्रदर हांव मातशी आतां म्हजो कलर मातसो म्हाका गोरो जावंक जाय, गोरी जावंक जाय म्हाका. आतां म्हाका गोरी जावंक जाय. म्हजो कलर मातसो ना, हांव मातशें फेर एंड लवली घालतां. आतां आमच्या गोंयांत इतलें वत आहा पूण म्हाका आमच्या भायल्या लोकां भशेन म्हाका गोरो जावपाक जाय, गोरी जावपाक जाय. गोरी फेर एंड लवली. तुका आतां कितें करपाचें गरज? कितें करपाची गरज तुका? क्रीम लावपाची, पार्लरां वचपाचें. कितें क्रीम लावपाची? हांव तुका आतांच सांगता की ताचें रूप बदललें म्हणून तूं आतां क्रीम घालता म्हणटा. अशें आमी आयकलां आतां. बाय जोनिना कितें सांगताय तूं म्हाका? मागणें. वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर आतां घालूंक जाय. सांगलें जेजू मागणें कोत्ता ताचें रूप बदललें. तूं मागणें. म्हाका म्हणटाय फेर एंड लवली घाल म्हणटाय म्हाका तूं. प्रेज गॉड. हांव विचारता म्हज्या भाव भयणीनो. जेन्ना जेजू मागणें कोत्तालो ताचें रूप कित्याक बदललें? कित्याक ताचें भितरल्यान बदलपाची गरज नासली. ताचें भितर ऑलरेडी बदललेलें. ताणें पातक करूंक ना. तो आहलो तो आहलो पवित्र, तो बागेवंत आहलो. ही वॉज होली. पूण ताचें रूप भायल्यान बदललें. पूण जेन्ना तूं आनी हांव मागणें कोत्ता, तूं फेर एंड लवली जावचो न्हय भायल्यान, तुजें भितरल्यान बदलता. भितरलें रूप बदलता. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? होय आतां ब्रदर. तुका सांगलें तुका बरें फेर एंड लवली जावंक जाय. तुमी आतां चिंतात अरे कित्याक क्रीम आतां आयजतान हाडपाची? आमी आयजतान मागणें करपाक बसया. तो ब्रदरान सांगलां जेजूचें रूप बदललें, आमचें रूप बदल. आमी फेर एंड लवली जातलें आतां. Amen. Praise God. जेन्ना म्हजें भितरल्यान बदलता भितर म्हजें हांव बागेवन जाता, when I become holy on the inside, I become I become clean on the inside, even my outside will start shining. Praise God. Amen. Yes. Praise God. Beautiful. Praise God. Thank you, आयकतात म्हज्या Jesus. भावनेनो. Yes, brother. आमी आमच्यान बायलांक पेंट घालता, लिपस्टीक घालता, अहें घालता, तहें घालता, अशें करता, शेणो करता, फेणो करता. भितरल्यान एक मातशें कितें जालें दुकां येयलीं, सगळें नास जालें आमचें. Praise सारकें. Jesus. होय ब्रदर. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता. आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, आमकां देवाची महिमा पडूंक जाय की ना? होय. होय.
होय की ना पळय होय. जेजून जेन्ना मागणें केलें तेन्ना ताचें मुखामळ बदललें. ही बदललें. चेंज तो आतां लोकलोकीत दिसूंक लागलो सारकें आमी वाचलां पळय त्या स्क्रिप्चराक म्हणटा पूण आमकां ही मागणे वरवीं आमकां देवाची मोहिमा आमचेर फांकूंक आमकां जाय की ना जाय. पण जाणा म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या इग्रोज मातेन आयज आमच्या इग्रोज मध्ये प्रॉब्लेम कितें जाणें आमकां जाय कोणे आमचे पासत येवन मागणें करून आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें इग्रोज मातेन आयज प्रॉब्लेम जाणें कितें तो आमकां जाय कोणे ब्रादरान येवन पाद्रीन येवन मोटवाशान येवन आमचे पासत येवन मागणें करून आमचे त्रास पयस करपाक आमकां अशें जाय रेडीमेड. आनी तुमी जाणो की ह्या सगळ्या पाद्रींनी प्रिचरांनी मोटवाशांनी आमकां फटयल्यान तुमकां अशें दिसना हांव विचारता तुमकां आतां हांव जें सांगता तें तुमकां म्हजे राग येत Praise Jesus. लोकांचेर पण हांव तुमकां सच सांगता आयच्या दिसांनी ह्या प्रिचरांनी ह्या मोटवाशांनी ह्या पाद्रींनी ह्या प्रवाद्यांनी आमकां फटयल्यान हांव विचारता आमकां कसलो आदार दिला ना आमी फकत प्रिटेंड करता म्हणजे आमी बिश्ट्यान भायल्यान दबाजो करता आमी जस्ट प्रिटेंडिंग फ्रॉम आउटसायड हांव ह्या वेळार तुमकां सच सांगूंक सोदतां तुमी आयकोंक तयार आसात मातशी उठूंक Yes, तयार आसात brother. Yes. उठूंक तयार आसात हांव होय, विचारता तुमकां भावणेनो आमचे भितर हो बदलाव कशान आमच्यान एका पाद्री वरवीं एका प्रिचरा वरवीं एका मोटवाशा वरवीं एका प्रवाद्या वरवीं आमच्यान कशे भाशेन करूंक जाता देवाचें उतर देवाचें आयकून उतर देवाचें म्हणटा उतर. की देवाचें उतर म्हणटा पळयात स्क्रिनाचेर की जेजूचे मुखामळ बदललें केन्ना मागणें करतना. तो मागणें करताना तोंडान उलयता आसतना मागणें करून. मागणें करताना न्हय होय की ना होय. होय. हे उतर कित्याक पवित्र आत्म्यान बरयलें कित्याक सांगलेलें आमकां की जेन्ना जेजू मागणें करतालो तेन्ना ताचे मुखामळ बदललें पूण आमकां कितें जाय आमकां जाय कोणे पाद्रीन कोणे मोटवाशान कोणे ब्रादरान कोणे सिस्टरान प्रवाद्यान प्रिचरान येवन आमचे पासून मागणें करून आमचे मुखामळ आमची परिस्थिती बदलपाक पूण आमी केन्ना मागणें करतले Praise Correct. Jesus. Praise God. जाणा म्हज्या भाव भयणीनो आमी मागणें करिना जाल्यार आमच्या जिवितान हो बदलाव केन्नाच जावचो ना हो बदलाव फकत जाता मागण्या वरवीं प्रेयर ब्रिंग्स दॅट चेंज ऑन द इनसायड वो बदलाव आमचे भितर जाता फकत मागणे वरवीं हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दिता रोमकारान रोमन चॅप्टर 12 वर्स नंबर 2 रोमकारान 12वा विसवोर ओळ 2 वाचूया या तुमच्या संवसाराच्या नेमान. या आताच्या संसाराच्या नेमाप्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावन दी अशें देवाची खोशी कोण ती तुमी कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी ओळखून पावतल्यात जेजू कारगाम आयकात म्हज्या भाव भयणीनो आयकात म्हज्या भयणीनो आयकात
आम्ही केन्नाय आम्ही आमकांच एक प्रश्न विचारला कशे भाशेन वो रोमकारांक 12 वा 20 वर दोन आमच्या जिवितांत घडोवन येतलो म्हणून कशे भाशेन घडोवन मन येतलो म्हणून मन बदलून संवसाराच्या आयकॉनान ना 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 रावन ना ऐक म्हजो प्रश्न ऐक जॉनिना हांव विचारता रोमकारांक 12 वा 20 वर दोन वो आमच्या स्क्रिनाचेर आमच्यान वाचूंक जाता आमकां पळोवंक जाता वय की ना वय ब्रदर आम्ही केन्नाच आमकांच हॅव वी आस्क्ड द क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कशे भाशेन रोमकारांक 12 वा 20 वर दोन आमच्या जिवितांत घडोवन येतलो कित्याक आमकां सांगलां की आम्ही ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आम्ही चलोवंक नाका पूण आम्ही आमचें मन बदलपाक गरजेचें वय की ना वय होय पूण आम्ही बदलपाक गरजेची वय की ना होय आनी हे हो बदलाव जावंक जाय जाल्यार आमी मागणें करपाक गरजेचें हम्म गुड That's good. पळयात बाबडीनो हांव तुमकां सांगता हे रोमकारांक 12 वा 20 वर दोन म्हणटा तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलो नाकात पूण तुमचें मन बदला सारकें आतां वय होय जो कोण सेक्रेट जाग्यार उरता आनी मागण्यांनी रावता तो फकत मागणे बाडा करिना तो उलयता देव ताचे कडेन उलयता पवित्र भासाभास जाता सारकें होय मागणे म्हणजे भासाभास मागणे म्हणजे न्ही बाडा केला जालें बाबाचे पुता ते जालें म्हणजे मागणे हे मागणे न्हय हे म्हणलो हांवेंच उलयलो हांवें ताचें उतर आयकोंक ना पूण हांवें जेन्ना मागणे करता हांव पयलो उलयता हांव म्हजें तोंड उक्तें करून हांव उलयता तेच्या उपरांत हांव तें उतर घेता आनी त्या उतराचेर हांव नियाळ कोट्टा आय मेडिटेट ऑन द वर्ड पूण जेन्ना हांव त्या उतराचेर हांव उलयना हांव तें उतर हांव चिंतता त्या वेळार देव म्हजे कडेन उलयता प्रेज गॉड आयकता तुमच्या Yes. बाबांनी वय ब्रदर पळयात बाबडीनो आमी जेन्ना मागणें करता हांवें तुमकां सांगलें आमचे मागणे वरवीं आतां म्हजें रूप बदलता म्हजे भितर बदलाव जाता पूण म्हजे भितर बदलाव कसो जातलो पळय हांव उलयलो हांवें कितें म्हणूंक जाय तें आर्गान तुका जेजू दिनवास तुका जेजू आर्गान तुका जेजू वाखाणणी जो आलाबा शालाबा शालाबा हांवें सगळें केलें पूण आतां हांवें त्या उतराचेर नियाळ करपाक मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड तें करपाक गरजेचें आतां आयकात बाबडे हांव कितें सांगता तें म्हाका म्हजें मन बदलूंक जाय जाल्यार हांवें रोमकारांक जो 12 वा 20 वर एक करपाक गरजेचो पयलो तो कितें सांगता वड एक कितें म्हणटा वाचुया वड एक कितें म्हणटा ती आमी दुसरी वोट वाचली पूण पयली वच वाचुया म्हणटोच भावा भयणीनो देवाचे व्हड कोणवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची जेजू कारगां Yes. जेजू कारगां म्हणजे म्हजी खरी भक्ती हांवें देवाक करूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय नवी बोली कशी जिवंक जाय हांव विचारता म्हज्या बाबडेन हांवें बरयला थंयसर हांवें म्हजी खरी भक्ती देवाक करूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय बोली करूंक जाय सरेंडर जिवीत बोली कय न्हू पवित्र आनी देवाक मानता तसली जिवी बोली कशी करून समर्पण देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्यान तुमकां समर्पण समर्पण करात करून म्हणजे आय नीड टू ऑफर माय बॉडी एज अ लिव्हिंग एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस सॅक्रिफायस Amen. म्हणटच बाबडेनो म्हजें मन हांवें बदलूंक जाय जाल्यार म्हज्या मनाची नडसोडणी हांवें करूंक जाय जाल्यार त्या वेळार देवान म्हजे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार हांवें म्हजी कूड एक जिवी बोळी कशी देवाक समर्पूंक जाय
ती जावन आसा म्हजी खरी भोक्ती. आनी तेज्या उपरांत हांव आतां उतर घेता आनी म्हज्या मनाची नडसणी करता. पळय बाबडे, जो कोण उपास करिना, जो कोण आपले कुडीक कितें आमकां समजा आतां म्हाका भूक लागल्या, आतां आमी क्लासीन आहा, आमी आतां ह्या बायबल क्लासीन आहा. आतां थोडीं जाणां तुमी कोण उलयना म्हजे कडेन, थोडीं जाणां तुमचें तोंड पासून म्हाका दिसना. तुमी आतां आमचो व्हिडिओ बंद केला. म्हाका भूक लागल्या, उलयता रे, आतां केन्ना जातलें गांवांत, चलया च्या घेवया, कॉफी घेवया, Praise God. आमच्यान कितें करूंक जाता जाय तशें. कित्याक आतां म्हजी कूड म्हणटा, आरे बाबा चल मातशें इल्लें जेवण दी, इल्लें उदक पी, इल्लें Praise चाव घे, इल्लें कोल्ड ड्रिंक घे, इल्लो ज्यूस घे, इल्लें नट्स घा. आमकां जाय तशें करूंक जाय. कित्याक ही म्हाका आस मेवता म्हजे कुडींतली. पूण हांव जेन्ना म्हजे कुडीक सांगता, ना, ह्या वेळार हांव म्हजें देवाचें उतर आयकता, हांव ह्या वेळार म्हजें पोट पोवचोना. आनी जो कोण येता म्हाका म्हणटा जेवण खा, आरे फुडें वच, ना हांव आतां उतर खाता. हांव आतां कांय उदक पासून पियेना, हांव कांय करिना, हांव फकत देवाचें उतर आयकता. हांव म्हजी कूड एक खरी बोळी कशी हांव देवाक भेटयता. Amen. Hallelujah. Praise Thank you, God. Jesus. आनी जीं जाणां ह्या वेळार जेवण खातात आनी पियेतात आनी हें करतात, टीव्ही पळयतात, भासाभास करतात आनी देवाचें उतर आयकतात, तुमी देवाक मान दिनासतना आयल्यात. यू आर डिसरिस्पेक्टिंग गॉड. Praise कशे भाशेन आमचें मन बदलूंक जातलें? कशे भाशेन आमची कूड आमच्यान देवाक एक जीव बोळी कशी आमच्यान मानूंक जाता? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक येता, आमी पार्टिसिपेट करपाक गरजेचें. आमच्यान कितें म्हणूंक जाता, ब्रदर म्हज्यान वाचूंक जाता, हें उतर हांव पाडूंक सोदतालो, हें म्हाका हांवें खूब पाटी आयकलां, हें म्हाका पवित्र आत्मा सांग. हांव आतां म्हणटा, हांवूय सांगतालो, म्हाका कितें सांगलां तें. कित्याक हांव आतां पार्टिसिपेट करता. हांव आख्खें म्हजें मन, आख्खी म्हजी कूड घेवन हाचें चिंतना, पोटाचें चिंतना, पेवण्याचें चिंतना, फाल्यांचें टिफिनाचें चिंतना, हांव फक्त म्हजें मन ह्या वेळार त्या उतराचेर दिता. आनी त्यो म्हजे कडेन उलयता, त्या उतराची सोजमणी दिता, म्हाका प्रकाशनी दिता. आनी हांव जेन्ना मागणें करता, त्या प्रकाशनी वरवीं म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी घट आनी घट जायत वता. आनी म्हजें मुखामळ भायल्यान न्हय, पण पयलें भितरल्यान बदलता. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भायल्यान बदलूंक जाय जाल्यार क्रीम घालात, पण भितरल्यान बदलूंक जाय जाल्यार तुमकां जाय ते तुमची कूड एक जिवी बळी कशी भेटोवंक. आनी तुमी तें उतर आयकून, ताच्या उतराची सोजमणी घेवन, मनाची नडसणी करून तें उतर आतां पाळून, टू डू दॅट वर्ड. आतां बाबा, जेन्ना हांव तें उतर आयकता, म्हज्या मनाची नडसणी करता आनी तें उतर हांव पाळटां, आतां भाव भयणीनो, म्हजें मुखामळ भितरल्यान आनी भायल्यान बदलता. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. आयकतात तुमी? Thank you, Holy Spirit. ह्या दिसांनी जाणें कितें जालां तें? हांव तुमकां सांगता कितें घडलां तें. म्हजो एक आमीक आहा, आमी बरोबर इस्कॉलान शिकल्या. तो आतां डेंटिस्ट जालो. तो मॅक्सिलोफेशियल करता. तो म्हणटा कोणाक कितें एक्सिडेंट जाल्यार कोणाचें तोंड, ताका दिसता तुका तुजें नाक सारकें दिसना, वा तुजें तोंड मातशें व्हडलें आहा, मातशें धाकटें करूंक जाय, आनी तुजें लिप्स चेंज करूंक जाय, तुजें हें चेंज करूंक जाय. तो ऑपरेशन करता, मॅक्सिलोफेशियल. म्हणून लोक आतां आपलें हें करता. मागीर थोडो लोक म्हणटा आतां खड्डो जाला, म्हणजे सगळे केंस पिड्यार जाल्या, आनी ते आतां ऑपरेशन करता आनी ताका केंस घालतात. म्हणजे ते आतां यंग करूंक सोदतात. कोणाचे केंस पिकल्यात तांकां आतां पेंट फकत घालिना, डाय घालिना, ताका आतां परमनंट ब्लॅक करतात. ताका सामको एक बरो भुरगो करता भायल्यान, पण भितरल्यान तो म्हाका दिसता आनीक 2-6 म्हयने पासून वाचचो ना. ताजे सगळी बॅटरी भितर सामक्यो काबार जाल्यात. भायल्यान बरो दिसता, बरो सूट Praise घातला, God. बरे केंस जाल्यात, कलर मारला, चेंज केला, सगळें जालां, पण भितरल्यान सगळें कांय बदलोंक ना. पण भितरल्यान बदलोवपाक जाय जाल्यार आमी मागण्यांनी रावपाक गरजेचें. आनी मागणें फकत बाडा केलें न्हय. मागणें म्हणल्यार हांव उलयलो आनी तेज्या उपरांत देवाक सांगलें, सायबा तुजो वेळ आतां म्हजे कडेन उलोवपाक, तूं कितें म्हणटाय हांव आयकतां.
तुवें म्हाका 2 कान दिलाय, 1 तोंड दिलां, हांव उलयलां. आतां म्हाका तूं चड उलय, हांव आयकतां. 2 कान दिलाय, हे वाटेन उलय, हे वाटेन उलय, वयल्यान उलय, सकयल्यान उलय, हांव कान उक्ते करून तुजें उतर आयकोंक तयार आसा. हें जावन आसा मागणें. प्रेयर इज नॉट मोनोलॉग, प्रेयर इज डायलॉग. आणि Amen. हे मागणें आमी फकत 1 वर न्हय, मिनिमम 1 hour, but at least 2 to 3 hours a day. केन्ना आमी विचित्र भाशेन praying in tongues, sometimes in meditation, sometimes praying the scripture, sometimes listening to the scripture, sometimes intercession. हे सगळें करून आमी आमच्याकडे म्हज्या भाव भयणीनो, केन्ना आमी खरेपणी मागणें करूंक जाय? जेन्ना तुका न्हीद येता, जेन्ना तुका त्रास जाता. कित्याक आमी सदांच मागणें कशे भाशेन करता? आमच्या भावना वरवीं. आयज म्हाका बरें दिसता, आयज बरी न्हीद पडल्या म्हाका, आयज म्हाका म्हज्या घरकारान म्हाका प्रेझेंट दिला, म्हज्या भुरग्यांची खबर येयल्या, म्हज्या नातवांची खबर येयल्या, सगळें म्हज्या जिवितांत हांव बरो खोशी आहा, देखून हांव तुका आर्गां दितां. हें कसलें मागणें? पूण म्हज्या परिस्थिती म्हजी सगळी वायट जाल्या, म्हाका न्हीद पडोंक ना, म्हाका बरी खबर येवंक ना, पूण त्या वेळार हांव मागणें करतां. हांव भावना वरवीं चलना, हांव थाराव घेतां. हांव म्हज्या देवा कडेन येवन, सायबा, म्हज्या जिवितांत सगळें वयर सकलां जालां, पूण हांव म्हजी चोत्राय तुजेर दवरतां. हांव तुका वाखाणटां, हांव तुका महिमा दितां. कित्याक हांव ह्या वेळार म्हज्या भावना वरवीं चलना, हांव ह्या वेळार थाराव घेतला तुजे पासत मागणें करपाक. तुका हांव आर्गां दिवपाक, तूं म्हजो देव. आनी हांव म्हज्या भावना वरवीं मागणें करचो ना, पूण हांव हो थाराव घेतां की सदांच बरें जावं, वायटूय जावं, परिस्थिती बरी जावं, परिस्थिती वायट जावं, हांव हो थाराव घेतां की हांव तुज्या फुडें येवन हांव तुका वाखाणटलों, आर्गां दितलों. म्हजे भितर सगळीं भावना, सगळीं बरे भाशेन ना, पूण हांव तरी सुद्दां तुजेर येतां. आनी जेन्ना अशे भाशेन हांव मागणें करतां, वय म्हाका न्हीद येता, हांव थकलां, पूण हांव तरी सुद्दां न्हीद, कॉफी घेतां, उदक घेतां, हांव पासय घेतां, हांव घेतां आनी मागणें करतां. तेन्ना म्हजे भितर तो बदलाव जाता. कित्याक आमी चड करून मागणें करतां आमच्या भावना वरवीं. भावना वरवीं आमच्यान मागणें करूंक जायना. आमी मागणें करूंक जाय एक थाराव घेवन, अ डिसिजन टू प्रे. देन ओन्ली तो बदलाव आमचे भितर जातलो. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ताणें म्हज्या भाव भयणीनो, आमी चड करून कितें केन्ना मागणें करता? आयज म्हजे बायलेन म्हजे बरें, सगळीं भुरगीं बरे भाशेन चलता, आयज म्हजी पागार येयला, म्हाका बोनस मेवला, म्हाका हें मेवलां, आयज बरो न्हिदलां, बरें जेवण जालां, आयज बरो खुशाल आहा, चल आमी मागणें करया. मग आमचो भावार्थी लोक तशें करता. पूण आमी जी मागणें करता, आमची परिस्थिती वायट आसूं, आमच्या जिवितांत कोण मेलो आसूं, आमच्या जिवितांत कितें वायटूय जालें आसूं, सायबा, हांव जाणो तें म्हज्या जिवितांत कितें वायट घडलां, तूं जबाबदार न्हय, तूं बरो देव, पूण हें घडलां सुद्दां, हांव तुका वाखाणटलों, हांव तुका आर्गां दितलों, हांव तुका महिमा दितलों, हांव हो थाराव करतलों, जें तुवें म्हाका सांगलें करपाक हांव तें करतलों. कित्याक जेन्ना हे भाशेन हांव जियेतां, भाव भयणीनो, देवाक हांव मानवलेलो जातां. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणटच म्हाका तो बदलाव, म्हाजे भितर बदलाव जावंक जाय जाल्यार हांवें मागणें करपाक एकदम गरजेचें. हांवें मागणें करपाक एकदम गरजेचें. ताणें म्हज्या भाव भयणीनो, रोमकारांक 12:20-2 म्हणटा की आमी फकत तें उतर वाचलें आनी आमचें पवित्र पुस्तक वाचलें आनी व्हडलें केलें ना. आमी तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. जेजू आमकां कितें सांगता? जुवांचो 8वा विसवर वर्ड 32. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 कितें म्हणटा? तुका सोत कोणोन येतलें आनी ते सोत तुका स्वतंत्र करतले. पळय की ना? Yes. You shall know the truth and the truth shall make you. वाचूया. जुवांचो 8वा विसवर वर्ड 32. आनी तुमकां सोत कोडोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. वाचूया. आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. म्हणटो सोत कितें म्हज्या भाव भयणीनो? सोत कितें?
उत्तर देवाचे. सोत उत्तर जावन देवाचें. आसा पळय, आमी सदांच म्हणटा सोत देवाचें उतर, सारकें? होय. तें खरें. पूण सोत देवाचें उतर म्हणून तें उतर तुका स्वतंत्र कोत्तेलें? पळयात, देवाचें उतर जावन आसा सोत, वय की ना? वय. होय. देवाचें उतर सोत म्हणून तें उतर तुका स्वतंत्र कोत्तेलें? ना. ना. म्हणटच केन्ना देवाचें उतर तुका स्वतंत्र कोत्तेलें? ते नियाळून जेन्ना पाळून जेन्ना हांवें देवाक तें उतर नियाळलां, सारकें बाय फ्लावी, जेन्ना हांवें तें उतर त्या उतराचेर नियाळ केलां आनी तें उतर हांवें पाळलां आनी तें पाळून हांवें देवाची महिमा, देवाची पदवी आनी देवाचें बरेपण म्हज्या जिवितांत पळयलां, तेन्नाच की तें उतर म्हाका स्वतंत्र कोत्ता. हालेलुया. थँक यू आयकतात जीसस. म्हज्या भाव भयणीनो. आतां समजा तुमी खंयच्या बायबल क्लासीक गेले, प्रिचरान सांगलें जेजूच्या गायांनी बरी जाली, जेजूच्या गायांनी बरी जाली. तुवें केन्नाच तुज्या जिवितांत जेजूच्या गायांनी तूं केन्नाच बरो जावंक ना. तुवें मुडलाय, भिरांतीन मुडलाय आनी शेकीन तूं दोतोरा कडेन गेलाय, तुका इंजेस दिलां आनी तूं बरी जालें. तुमी जाणा, इंजेस वरवीं तूं बरी जालें, देवाच्या उतरा वरवीं जावंक ना. आयकतात हांव कितें सांगूंक सोदतालें? वय ब्रदर, प्रेज गॉड. तुवें उतर म्हणलें, जेजूच्या गायांनी, ब्रदर मागणें कर, जेजूच्या गायांनी म्हणलें. पूण शेकीन तूं दोतोरा कडेन गेलय, दोतोरान तुका इंजेक्शन दिल्लें, पिल्लां दिलीं, हें दिलें, टॉनीक दिलो, तिझान दिली घरा आनी सगळें तेजे वरून तूं बरी जालें. देवाच्या उतरा वरवीं तूं बरो जावंक नाय. देवाच्या उतरा वरवीं तूं बरी जावंक नाय. तूं जालोय देवाच्या त्या ओयजाच्या वखदां वरवीं. पूण ज्या दिसा तूं थाराव घेताय की हें उतर जावन आसा सोत आनी हांव हांगा कोणाक आपोवचो ना, प्रिचराक आपोवचो ना, ब्रादराक आपोवचो ना, सिस्टराक आपोवचो ना, पाद्रीक आपोवचो ना, वैजाक आपोवचो ना. हांव तें उतर घेतलो, त्या उतराचेर नियाळ कोत्तलो, त्या उतर हांव तोंडांतल्यान म्हणटलो, जें उतर सांगता तें हांव कोत्तलो आनी हांव म्हणटलो म्हाका दूख आहा पूण हांव तें उतर दूख सोत मानिना. हांव म्हणटा की जेजून म्हाका बरो केलो. दूख आसतना हांव चलतां, हांव वता आनी जेन्ना हांव त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर हांव पाळटां आनी देवाची महिमा पळयतां, तेन्नाच की तें उतर म्हाका स्वतंत्र कोत्ता. प्रेज गॉड. तुमी समजतात हांव कितें सांगता म्हज्या भाव भयणीनो? खूब जाणांनी ह्या वेळार तुमी देवाचें उतर आयकतात, पण आजून पासून त्या उतरान तुका स्वतंत्र करूं तें उतर फकत हांगा आहा, तुज्या मेंदून, तुज्या गिन्यानांत आहा, आजून पासून भितर वचोंक ना. The word has not become flesh inside of you. It's only here in your brain. हांव म्हज्यान कोणें म्हाका सांगलें, अरे पयलींची पेद्रूची 2:24 कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी बरी जाली, जेजूच्या गायांनी बरी जाली. म्हज्यान म्हणूंक जाता, तोंडाचेर म्हणूंक जाता, म्हज्या मेंदून हा म्हणून बायहार्ट केलें, पॅरटा भशेन म्हज्यान म्हणूंक जाता. पूण खरेपणी तें उतर म्हजे भितर मास जालां. खरेपणी हांवें त्या उतराची महिमा म्हज्या जिवितांत पळयल्या. ओयजां कडेन दाखोवन नासतना, कोणाक आपोवन नासतना, त्या उतराचेर नियाळ करून म्हाका देवाची महिमा हांवें पळयल्या. हांवें पळयला जाल्यार तेन्नाच की त्या उतरान म्हाका स्वतंत्र केला, कित्याक त्या स्वतान म्हाका स्वतंत्र केला. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो तुमी? प्रेज गॉड. आर यू लिसनिंग? हांव कितें सांगता तें तुमकां सजमणी मेळटा? Yes, brother. आमी होय, आमकांच brother. फटयता. आमी आमकांच फटयता. आमी समजता की हांव उतर जाणो. आमी खूब प्रिचर कडेन उतर आयकोंक येता. कितलीं वर्सां आमी उतर आयकता. पूण आजून पासून तें उतर तुजे भितर मास जालां. आजून पासून तुजी सामूत बरी जाल्या. आर यू वॉकिंग इन डिवायन हेल्थ? आयकतात म्हज्या भावांनी हांव कितें सांगूंक सोदतां? तुमकां म्हजेर राग येयलो स्वत सांगता म्हणून? प्रेज गॉड. Amen. जें स्वत पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें स्वत म्हाका स्वतंत्र करिना. The truth that is written in the Bible does not make me free. It is the truth I know. The truth that has set me free by reflecting and doing the word. म्हणून जें उतराचेर हांवें त्या सेक्रेट जाग्यार मागण्या विशीं ताचेर नियाळ केला,
देवान म्हाका त्या उतराची प्रकाशनी दिल्या, रेव्हलेशन दिला. आणि ते उतर हांवें सोडी नासतना 1 दीस 2 दीस 1 सुमार 15 दीस 1 म्हयनो 6 म्हयने थांबो नासतना त्या उतराचेर नियाळ करून हांवें म्हज्या जिवितांत जैत घडलां. आय हॅव वन दॅट विक्टरी. आय हॅव ऑब्टेन द रिझल्ट. आता त्या उतरान म्हाका स्वतंत्र केला. Praise God. हा भयणीनो, आमी म्हणटा न्ही की मागण्यांनी म्हजो बदलाव जावंक जाय. आय हॅव टू चेंज. ज्या भाशेन जेन्ना जेजून मागणें केलें, लुकाचो 9:20 म्हणटा. कॅन वी पोत्तून वसया त्या स्क्रिप्चरा कडेन पोत्तून या. लुकाचो 9:20 वाचूया. लूक चॅप्टर 9 वर्स 29. वाचूया पोत्तून प्लीज. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान हें उतर जेन्ना तो ताचें रुपांतर जालें, तो वयर गेलो दोंगराचेर, देवाचें उतर म्हणटा तो मागणें कोत्तालो वयर दोंगरार. आनी जेजू फकत हांगा मागणें करिनासलो, तो सदां काल मागणें कोत्तालो. भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगूंक सोदता तें आयकात. जेजू जावन आसा देव, वय की ना? होय. वय. जेजू जावन आसा देवाचो पूत. ताका मागणें करपाची गरज ना. बाप, पूत आनी पवित्र जावन आसा एक देव, वय की ना? वय. होय. म्हणून जेजूक मागणें करपाची गरज आसली? ना. जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो देव म्हणून येवंक ना, तो मनीस म्हणून मनीस. येयलो. Praise God. He came to the earth as man. जो कोण ह्या संवसाराचेर येता तो देव म्हणून येना. वय आमी देव, वी आर गॉड्स, द बायबल सेज. बट आमी मनशां, वी आर ह्युमन. म्हणटच जेन्ना आमकां ही कूड हा, हे रोगोत हा, ही बॉडी हा, आमी ह्या संवसारान आसा. म्हणटच आमकां ह्या वेळार मागणें करपाक गरजेचें. जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन येवन मागणें आपल्या बापाशी करपाक गरजेचें. कित्याक जेजूचो कॉन्टॅक्ट डायरेक्ट हॉटलायन आसली, पूण ताका ती हॉटलायन आसली भावार्था वरवीं. Jesus' relationship with his father was not on hotline. Hello, father, how are you? Hotline झाली. तशी भाशेन उलयनासलो. जे भाशेन आमी मागणें करता, भावार्था वरवीं ताचो संबंद आसलो. कित्याक तो मनीस जावन येयल्लो. म्हणटच सदां काल जेजू रातभर मागणें करतालो. म्हणजे जेन्ना मागणें करतालो, तो भावार्था वरवीं आपल्या बाप ताचे कडेन उलयतालो. ताचो बापाचो आवाज येनासलो. पुता फाल्यां वच आनी त्या जाक्युसाक तूं मातसो ताका घरा व्हर. फाल्यां बाबा तूं जेजू म्हज्या पुता तूं वच फाल्यां आनी ती एक विधवा बायल आहा, तिच्या पुताचो इंतेर जातलो, तिचो त्या वाटेर तुका धाडटा आनी ताका परत जेवण कर. हें सांगिनासलो. ताका सांगतलो, बाबा तूं येयलाय, हांव एकदम खुशालकायेन हांव एकदम खोशी हा की तूं येयलाय, तूं सगळें बरें कोत्ताय, तूं म्हजी खोशी कोत्ताय. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटालो, बापा म्हाका नाका म्हजी खोशी करपाक, म्हाका जाय तुजी खोशी करपाक. तूं कितें सांगताय तें हांव कोत्तलो. तूं कितें सांगताय तें हांव कोत्तलो. म्हणटच जेजू देवाचो पूत आसून तो बाप कितें सांगता तें करपाक तयार आसलो. तो देव आसलो, पूण ह्या संवसारान मनीस करून आयिल्लो. पूण ताका जाय आपल्या बापाची खोशी करपाक. आनी त्या बापाची खोशी करपाक ताणें रातभर मागण्यांनी रावपाक आनी भावार्थांत आपल्या बापाचे आवाज आयकोपाक ताका गरज आसली. आमकां कशी गरज आहा? बिश्टें बडबड्यान मागणें करूं, आमकां देवाची खोशी करपाक गरजेची. आमी आमचें खरें तारण जालां जाल्यार देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला, तर आमकां देवाची खोशी करपाक गरजेची. वी हॅव टू डू द वील ऑफ गॉड. वी हॅव टू डू द परफेक्ट वील ऑफ गॉड. आनी देवाची खोशी करपाक हांवें
मागण्यांनी रावपाक गरजेचे. आणि हांव एक पोत्तून तुमकां सांगता, जेन्ना हांव म्हणटा मागण्यांनी रावपाक आमी गरजेचें, हांव फकत म्हणिना ज्या भाशेन लोक आयज तेर्स केलो, हांवें एक तेर्स करूंक ना, हांवें 20 खण केले, दुखाचे, संतोषाचे, हाचे आनी ताचे सगळे शांतीचे ऑल 20 तोंड केले. तुवें काय मागणे करूंक ना, बिश्टे बडबड्यान मागणे केलाय. पूण तूं मागणे करताय तेन्ना तूं उतर घेताय, त्या उतराचेर नियाळ करताय, उलयनाय, फकत त्या उतराचेर चिंताय. जेन्ना तें उतर तूं मनान चिंताय, सर्गींचो बाप पवित्र आत्म्या उद्देशीं तुजे कडेन उलयता, तुका आतां ती प्रोकास्टिनी दिता, तो तुजे कडेन तो तुका कितें सांगता, तुका भितरल्यान तो सांग. आनी जेन्ना तो तुजे कडेन उलयता आनी तूं ताचें उतर आयकताय, तूं उलयताय, तो उलयता आनी तूं आयकताय, तुजे भितर, तुज्या भितरल्यान, तुज्या मनान तो बदलाव जाता. That change takes place in your soul. That change has already taken place in your spirit. तुज्या आत्म्यान तूं आतां तुजो आत्मो जेजू सारको जाला, पूण आमचें मन आतां बदलता, आमचें चिंतप बदलता. आतां आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे, संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे, संवसाराच्या सैमा प्रमाणे आमी चलना. आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. म्हणून आतां आमचो आत्मो बदलला, कित्याक तो जेजू सारको जाला. आमचें मन आतां देवाच्या उतराचेर आसा. आता आमची कूड पासून आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आतां आमी देवाची खोशी करता, आमची खोशी करिना. आयज म्हाका कितें वचोंक जाय, आयज म्हाका पणजे वचोंक जाय. पणजे कित्याक वचोंक जाय? ना, म्हाका वचोंक जाय. तुका पवित्र आत्म्यान सांगलां पणजे वचपाक, तुका पवित्र आत्म्यान सांगलां लंडनाक वचपाक. ना, म्हाका वचोंक जाय लंडनाक. म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना. देवान पासून सांगपाची, म्हजे कडेन दुडू आहा, हांवें फ्लायट तिकेट काडल्या, विजा काडल्या, हांव UK वतलों. हांव विचारता तुमकां, जेन्ना हांव कसलो थाराव घेता, हांव केन्नाच पवित्र आत्म्याक विचारता काय? देवाचें उतर परकोट करूंक जाय जाल्यार हांव खरेपणी पवित्र आत्म्याक विचारता काय? हय, देवाचें उतर शिकोवपाक हांव खरेपणी पवित्र आत्म्याक विचारता काय? ना, म्हाका प्रिचर केला, हांवें प्रिचींग करूंक जाय. खंयसर जाय तेन्ना कोणें आपयलो गेलो थंयसर प्रिचींग करपाक. तुका सांगलां पवित्र आत्म्यान थंयसर वचपाक? ना, पूण म्हाका क्वॉलिफिकेशन आहा. हांव दोतोर म्हणून, हांव इंजिनियर म्हणून, देखून म्हाका थंयसर हांव येता, कित्याक म्हाका सांगलां प्रिचर जा म्हणून. तुका कोणें सांगलां थंयसर वच म्हणून? आनी थंयसर वेता आनी मागीर त्रासान पडटा. तुका कोणें सांगलां थंयसर वच म्हणून? तुका कोणें सांगलां वच म्हणून? पूण हांव मागण्यांनी हांव ताजो आवाज आयकता काय? तो म्हजो सोरीचो पाय, तो म्हजें बरेपण चिंता सदांकाळ, तो म्हाका सांबाळून दवरता सदांकाळ, तो म्हाका बरी सावूत दिता सदांकाळ, तो म्हाका सगळें बरेपण म्हज्या जिवितांत दिता. पूण हांव ताचें उतर आयकता काय? हांव म्हज्या बडबड्यान मागणे करता, खूब मागणे करता, खूब उतरां उलयता, पूण ताचें उतर हांव आयकता काय? ताच्या उतराचेर नियाळ करता काय? डू आय डू द विल ऑफ गॉड? डू आय लिसन टू हिज वॉइस? कशे भाशेन म्हजे भितर बदलाव जातलो? जेजूचें रूप बदललें जेन्ना तो मागणे करतालो, कित्याक ताचे भितर बदलाव जावपाची गरज नासली, तो देव आसलो. पूण ताचें मुखामळ बदललें. आमचें मुखामळ बदलपाक आमी सदांच चिंता भायल्यान बदलपाक. म्हाका जाय म्हजो बदलाव जावंक भितरल्यान, कित्याक हांव देव जेजू भाशेन न्हय, म्हाका जेजू भाशेन जावपाक गरजेचो. म्हजें मन, म्हजी काळीज, म्हजो आत्मो, म्हजें चिंतप, म्हजी कूड जेजू भाशेन जावपाक, म्हाका देवाची खोशी करपाक. आनी ही देवाची खोशी म्हज्यान करूंक जाता जेन्ना हांव मागण्यांनी रावता. ओन्ली थ्रू प्रेयर. Thank you, Jesus. 5 मिनटां कितें केलें, सकाळीं उठून अरे बा आतां नाश्ता करूंक जाय, टिफन करूंक जाय, हें करूंक जाय, कामाक वचूंक जाय, हें कर. 5 मिनटां मागणें केलें, बिश्टें बडबड्यान कितें केलें. अरे तुका आतां इतलें करूंक जाय आख्खो दिसभर. उठ, 4 उठ, 1-2 वर काड जेजू बरोबर, दान घास, सगळे मार, कॉफी घे, बस, कर मागणें 1-2 वरां. ना, आमी लेट न्हिदता, टीव्ही पळयल्या रातभर. काल आमचो बरो तियात्र जाल्लो, आमचो गोंयचो तियात्र जाल्लो. आतां 2 न्हिदले आमी, आतां उठूंक जाय. आतां 7 उठ्ठा, 5 मिनटां किश्तें मिश्टें म्हणलां आनी गेलो कामाक थंयसर. आनी थंयसर त्रास जाले मागीर म्हणटा सायबा सुरे म्हजें कर, काकूत म्हजी कर. काकूत कोत्ता तो तुजी, पूण तुजो संबंद ताचे भितर वाडटा काय? तुजो बदलाव जाता भितरल्यान काय? के सेरा सेरा, what will be
आयज ना तर फाल्यां, फाल्यां ना तर परवा, परवा ना तर तेरवा, आनी तेज्या उपरांत सुमान जालो, म्हयनो जालो, वर्सां जाली, केस गेले, आतां जाणटो जालो, आतां म्हणजे दान पासून चलना, आतां हांव आतां पावलो, आतां दीस पावले म्हणजे आतां दुसऱ्यांक मागणें कर म्हूण सांगता. हा भयणीनो, आमचे दिसान दीस आमची कूड काबार जायत जाता, आमचे भितर हो बदलाव जायत वता, कित्याक आमी भितरल्यान जेजू सारके जाता. जेन्ना जेजू मागणें करतालो ताचें मुखामळ बदललें. तेच भाशेन मागण्या वरवीं म्हजें मुखामळ बदलता. खंयसर? भितरल्यान. भितरल्यान. Inside. My spirit has changed. My soul begins to get renewed. हांव म्हज्या मनाची नडसुणी करता. हांव म्हजी कुडीक दाबून दवरता. म्हजी कूड एक जिवी बोली कशी हांव देवाक भेटयता. And when I offer my God a living sacrifice, offer my body as a living sacrifice, and हांव आतां म्हजी ते उपासा वरवीं म्हणून हांवें तुमकां सांगलें, सुमानान आमी फकत जेन्ना कॉरेजमाचो वेळ येता, शिशेच्या बुधवारा दीस आनी निमाण्या सुंगरा दीस आमी 2 दीस 40 दिसांनी आमी उपास करता. आमचो कॉरेजमाचो वेळ जावंक जाय सुमानाच्या सुमाना 2 पाटी तरी आमी उपास करूंक जाय सुमानांनी ह्या निमाण्या काळार. We should fast at least for 2 days, if not for 3 days, at least for 2 days. Praise God. आमी उपास करपाक गरजेचो. 2-3 वरां मागणी करपाची गरज. आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक गरज. भिकाऱ्यांक पावून दुसऱ्यांक बरी खबर. हे आमचे दुडू आमी बँकान दवरल्यार फाल्यां कितें जातलें म्हणून आतां तो वेळ गेलो. आतां आमी फकत देवाचें उतर जितली परकोट करूंक जाय ताचें उतर पयस दिवंक जाय. जितली आमी आमचे कडेन कितें आहा, वेळ आहा, आमचे कडेन दुडू आहा, आमचे कडेन भांगर आहा, जे आमचे कडेन आहा, हें देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावर करूंक जाय. हो निमाणो काळ जावन आसा. आमी आमचेंच चिंतिनासतना आमी देवाच्या राज्यान वावर करपाक हो वेळ पावला. एकदम गरजेचो. It's time for us to give ourselves 100% for the kingdom of God. And that will only be possible through prayer. मागण्याची गरज. जितलो तूं बिजी रावता, जितले तुका तुजो डिमांड दिसाचो वाडटा, तितलें तुजें मागण्याचो वेळ वाडपाक गरजेचो. कित्याक तुजें काम सोंपें जातलें. देव तुका सांगतलो. जो दुसऱ्यांक सांगता, अरे जायना, हें जाता, तुजें सोंपें जातलें. कित्याक तुका मागण्यांनी देव तुका सांगतलो कितें करूंक जाय तें. दुसऱ्यांक सांगचो ना, कित्याक दुसरे आपलें गिन्यानान करतले, पूण तुका देव सांगतलो तुका हें काम सोंपें जातलें. कित्याक तुवें वेळ काडलाय ताचे बरोबर मागण्यांनी. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. जालीं जेजू कारगांव खूब सांगपाचें हांव. म्हाका दिसता फुडले पाटी करया. जालीं भाव भयणीनो. आयज Praise जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. मागण्याची Yes. एकदम गरज आमकां. I Yes. cannot discount how important it is for prayer. Prayer is very important. And हांव तुमकां सांगता, मागणें म्हणल्यार बिश्टें आमी तेर्स केले, बिश्टें बडबड्यान कितें मागणें, कितें स्क्रिप्चर म्हणलें ना. आमी जेन्ना उलयलीं, आमी प्रेयिंग इन टंग्स जाले, आमी तें उतर उलयलें, ताच्या उपरांत कितें देवाचें उतर घे, त्या उतराचेर नियाळ कर. 15 मिनटां, 20 मिनटां देवाक उलोवनी. 2 कान दिल्या, 1 तोंड दिलां. आमी थोडी उलोवया, चड आयकोया. लेट्स लिसन टू हिम, लेट्स गेट हिज इंस्ट्रक्शन. आनी जेन्ना तो आमकां कितें सांगता आनी आमी त्या उतरा प्रमाणें करता, तें करपाक आतां आमच्या कुडीची गरज जातली. आमी आतां पाळटले हांव. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटले, देवाची मोहिमा आमचेर फावतली. देवाची बदलाव आमचे भितर जातलो. आमचें मुखामळ बदलतलें. भितरल्यान आनी भायल्यान पासून बदलतलें. आमेन. Amen. Amen. Thank you, Praise God. Jesus. जेजू कार. Thank you, Jesus. जेजू कारगांव. Praise God. चल बाय जोनीना. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. मोगळ्या बापा, एक मागणें जावन आसा, एक संबोध तुजे ताई, एक वोट तुजे ताई बापा.
एक मुखामोळाचे रूप आमच्या थंय बदलोन येता जेन्ना आमी मागण्याचे उतर कितें तें समजणी मेळून घेवंक आमच्या जिवितांत. ओय बापा, तुका मानता तसले आमी जिवी बोली जावंक बापा आनी तुका समर्पण करूंकूय बापा आमकां एक खोल गरज जावन आसा. कित्याक जेन्ना आमी तुका आमकां समर्पण करता तेन्ना आमी आमचीच भितरलेचें रूप आमकां नवें घडोवन येता आमच्या जिवितांत. कित्याक बापा तुका जाय आमी भायल्यान रूप आमचें नवें करूंक न्हय, पूण तें भितरलें रूप आमचें नवें करतलें जाल्यार आमी तुज्या एकवटान जिवंक फावो, तुज्या मागण्यांत तें रावंक फावो, तुज्या सांगाताक आमी रावंक फावो, तुजें उतर नियाळूंक फावो आनी तेंच उतर आमच्या जिवितांत तें चलोवंक फावो दोनया. आनी हें उतर दोनया घेतलें जाल्यार आमी चड वेळ तुका दिवंक गरजेचो जावन आसा. संवसाराक ल्हान करूंक आनी सर्गीय उतराक फुडो करूंक जेजू आनी लांब उतर आमी तें घेवन आनी आयकून आनी आमी तें आमच्या जिवितांत तें लावंक बापा हे मागण्या वरवीं तुवें आमकां आयज शिकयलेल्या खातीर पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता. आनी खरेंच पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दिताय आनी सांगात दितलोय हें उतर आयकूंक आनी तो उतरान आमी तें जिवीत आमचें बदलून हाडूंक. हे वेळार जेजू हे मागण्या खातीर आमी तुका केरीत आर्गां वाखाणी आनी तुका दिनवास दिता. हे मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवान.